Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. सुरकीचे बाप्पा आम्ही तुका आर्गान दिन वाचताच्या दिसा पासत हे वेळा पासत आनी तुज्या हाजीरपणा पासत जेजू कित्याक तूं म्हणटाय दोगां तेगा तुज्या नांवान एकठांय जाल्यार थंय तूं हाजीर आसा येद्या वक्तार तूं हाजीर आसा आनी जोण एकल्याक तूं हात लायताय जोण एकल्या कडेन उलयताय तेंचे भाशेनी जोण एकल्याक तूं शिकयताय आज जे कितें आमकां शिकपाचें आसा जें तूं शिकोवंक रावलाय तें आमच्या तोंडांसून जोण एकल्याक येद्या वक्तार जे सोत जे लिपोवन आसा जे ओपारांनी आसा जे आमकां आमचे मतीन आमच्या हितून आमकां कळना जानवायेन ते तुजे जानवायेन आनी तुज्या उतरान तूं आमकां येद्या वक्तार हें देवाचें उतर सादें आनी सोंपें आमच्याच एग्जाम्पलांनी आनी घोवायकीनी आमकां जोण एकल्याक उगडापें करता आनी त्या उतरा प्रमाणे जिवन तें उतर आयकून आयकून हो आमचो भावार्थ वाडयता आनी त्या भावार्था वरवीं आमी जैत जाता तेच भावार्था वरवीं आमी सगळ्या प्रॉब्लमाचेर जैत जाता त्या पासत जेजू तुज्या जिव्या उतरा खातीर आनी हो पवित्र आत्मो येद्या वक्तार जशें हांवें म्हजे सगळे लोकल कॉल सगळे आनी देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या हातीन घातला आनी ही म्हजी खोशी न्हू हें कितें प्रीच करपाचें पूण पवित्र आत्मो आपणाची खोशी आनी पवित्र आत्मोच येद्या वक्तार आमचे कडेन जोण एकल्या कडेन उलयता जें कितें गरजेचें आसा आनी जें कितें आमकां शिकोवंक सोदता तें येद्या वक्तार पवित्र आत्मा आमकां शिकयता म्हूण बापाक आमी आर्गां दिता दिन वाचता हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shikara bara 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 bara. Oh, shara ra ra kara 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 kara. Oh, ra bara 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 bara. Oh, shikara kara 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 kara. Kara 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 kara. Kara 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 bara 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 bara. Oh shikara kara 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 kara. Oh ra bara 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 bara. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. 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 आयज आमी पळोवया 1 तेलोस्काचें चीट 5:18 आमकां कितें सांगता आयज सकाळी फुडें देव आमकां आमच्या जिवितान आमकां कितें करूंक जाय आमकां कोश दोग येतलेच म्हणून सांगलां बायबलान येवचे ना येतलेच सगळे प्रॉब्लम आमकां आसतलेच जशे पावस गरमी आमच्या जिवितान येता थंडी तशेंच एक एक प्रॉब्लम आमच्या जिवितान आसतले तेन्ना आमी कितें करपाक जाय देव आमकां कितें सांगता 1 तेलोस्काराची चीट 5:18 आनी खंयच्याय परिस्थितीन आर्गां दियात कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवे अशें करून तुमी देवाची खोशी पायतात. कितें म्हणटा आनी म्हटलां न्हू पयलीं आमी पळोवया आनी खंयचेच परिस्थितीक आर्गां दिया कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवे अशें करून देवाची खोशी आमी पायता. कितें करूंक जाय आमी गुणगुणांक जाय म्हणटा आमी चडशीं कितें करता आमकां वायट येयलें जाल्यार आमी कितें करता प्रॉब्लम येयले जाल्यार आमी कितें करता गुणगुणटा न्हू. देव आमकां कितें म्हणटा खंयचेय परिस्थितीन कसलेय परिस्थितीन देवाक आमी आर्गां दिवंक जाय आर्गां दिवंक जाय. कोणी कितें म्हणटा तुका सांगूंक कितें न्हू जो परिस्थितीन वायट परिस्थितीन वता तो म्हणटलो तुका सांगपाक कितें आर्गां दिवंक म्हणून तुका सांगपाक सोंपें कित्याक आमकां प्रॉब्लम येना सगळ्यांक प्रॉब्लम येता
देवाच्या हितून आसलेल्याक उतरां नासलेल्याक आनी उतरां ना तांकां प्रॉब्लम येता. पूण देवाच्या उतरान आसा ते तांकां कळटा कितें करूंक जाय. हे प्रॉब्लम येयले म्हणटकूच आमी कितें करपाक जाय. आर्गां दिवपाक जाय कसलेय परिस्थितीन. एका बायबलान आनी कोंकणीन वाचलेलें, जाता तें जावं आमी देवाक वाखाणणी करूंक जाय, देवाक आर्गां दिवपाक जाय. जायना, खूब एकदां जायना, पूण आमी जाता तितली देव सांगता म्हणून आमी आर्गां दिवन पळोवपाक जाय कितें आमच्या जिवितांत जाता. ही देवाची खोशी, ही देवाची खोशी न्हू. जेजू क्रिस्ता वरवीं ही देवाची खोशी म्हणटा. कितें करपाचें आमी देवाची खोशी? देवाक आर्गां दिवपाची. कसलेय परिस्थितीन, सुखान दुखान, वायटान बरें, आमी देवाक वखाणपाची, देवाक आर्गां दिवपाची गरज आसा. तेज्या पयलीं तो कितें म्हणटा, 16 पळोवया आमी. 16 कितें म्हणटा आमकां? सदांच खुशाल रावात. खुशाल रावंक जाता? हो पावलू बरयता, सदांच खुशाल रावात. हो पावलू कोण? जेलीन आसता, बरें काम करता ताका जेलीन घालता, तो खुशाल राव म्हणटा. आमी इतली बरी आसतना आमकां खुशाल रावंक जाता? मातशें प्रॉब्लम येयल्यार आमी रोखडीच रडटा, आमी गुणगुणटा, कंप्लेन करता, कित्याक रे म्हाका हें प्रॉब्लम. न्हू, खुशाल रावंक जाता? जायना. जर हें पावलून बरयलां, पावलूक जर जाता इतले ताका त्रास देवाचें उतर परगडटाना ताका इतले त्रास जाताले, इतलो ताका मारतालो, ताका जेलीन बसून घालताले, ताका सोरोप पासून चावपाक विखारी घातलेलो, तो तेलान बसून एका कायलीन ताका घालपाक. पूण तो जर सांगता आमकां खुशाल रावा सदांच, जाल्यार आमकां असले त्रास जाल्या? आमकां असले त्रास जाल्या? ना न्हू, आमकां खुशाल रावपाक जाता. पूण आमी वर्क इन प्रोग्रेस म्हणटा न्हू, आमचें चालू आसूंक जाय खुशाल रावपाक. जाता तितलें आमी आनी जेजू वरवीं आमी सगळें करूं शकता म्हणटा फिलिपियन 4:13. आमी जेजू क्रिस्ता वरवीं सगळें करूं शकता. जेजू आमकां घटाय दिता, आमी जेजू वरवीं खुशाल रावूं शकता. हो पावलू जेजू वरवींच खुशाल रावतालो, आमी रावूं शकता. मागीर दुसरी लायन म्हणटा 17, थामा नासतना मागणें करात. थामा नासतना मागणें कोणाक करूंक जाता? थामा नासतना. थोडी म्हणटली कितें ना, आमकां कितें काम ना, आमकां कितें फॅमिली ना, रांदूंक नाका, घर ना आमकां, आमी कितें बेकार आसा, थामा नासतना मागणें कर म्हणटा ती. देव आमकां एकाच जाग्यार मागणें कर. आमी रांदतना सुद्दां देवाक वखाणी दिवं येता, आर्गां दिवं येता. जेजू ह्या आयचें जेवण करतना, कातरतना तुमी म्हाका कातरूंक शिकयता, आमी देवाक कितली वखाणी आख्खो दीस करूं येता. सकाळीं उठून देव जेजून म्हाका आनीक दीस दिलो, बरो उजवाड, बरी जेम दिली रातीक. उठून सकाळीं फुडें बरो ब्रेकफास्ट करूंक देव म्हाका आदार दिता. टेस्टी ब्रेकफास्ट जाला खाताना देवाक वखाणी दिवं येता, पुसतना देवाची वखाणी करूं येता. सगळे वगर आमी थांबा नासतना मागणें करूं शकता न्हू, जायना? वखाणी करूं शकता न्हू आमी देवाक. एकाच जाग्यार बस सांगला देवान, एकाच जाग्यार बस आनी थांबा नासतना मागणें कर अशें म्हणून सांगलां. कित्याक थांबा नासतना आमी बसीन बसून कामाक वयतना वखाणी करूं शकता. न्हिदेन सुद्दां आमी देवाची वखाणी करूं शकता. न्हिदतना बसून, थोडी न्हिदेन बसून सॉंग्स वखाणी करता, जिबेचे देणे बीन उलयता न्हिदेन बसून. मागणें करात आनी म्हणटा तो, आनीकूय कितें करा म्हणटा, थांबा नासतना मागणें करा आनी कसलेय परिस्थितीक देवाक आर्गां दिया म्हणटा तो. म्हणजे थांबा नासतना कशें आर्गां दिया, कसलेय परिस्थितीन, कसलेंय तुमकां दूख येवं कितें येवं देवाक वखाणी करात म्हणटा. देवाची आर्गां दिया, स्तुती करात. हे वरवीं आमी देवाची खोशी
पाळटली जेजू क्रिस्ता वरवीं. हीच वरवीं जेन्ना आमी आमचे परिस्थितीन आमचे कसलेय परिस्थितीन देवाक वखाणटा तेन्ना न्हू कसलेय परिस्थितीक देवाक आमी वखाणटा तेन्ना देवाची खोशी आमी करता, वखाणणी आमी करता. जेन्ना आमी गुणगुणटा न्हू आमी गुणगुणटा कसले प्रॉब्लेम येयले हे म्हाका कित्याक हांव देवाचें उतर परगट्टा, हांव देवाचें उतर म्हणटा न्हू हे म्हाका कित्याक प्रॉब्लेम येयला, हे म्हाका कित्याक जाता. आनी आमी गुणगुणटा, दोतोरा पासत गुणगुणटा. कोणाकूय जाल्यार आमी दोतोरान अशेंच कित्याक टॅबलेट दिले, अशेंच कित्याक म्हाजें ऑपरेशन केलें, अशेंच ही आमची सगळी गुणगुणटा तेन्ना आमचें बरेंपण जें येवपाचें आसा तें पयस वयता, आमच्या जिवितांत दिश्टी पडना. हांव हें देवाचें उतर म्हणटा आनी म्हाज्या भुरग्यांक अशें कितें, हांव हें देवाचें उतर परगट्टा आनी म्हाज्या फॅमिलीक हें कित्याक, हें म्हज्या घोवाक कित्याक, हांव देवाचें उतर म्हणटा म्हाज्या घोवाक म्हाज्या भुरग्यांक पेखोवणी मेळना कित्याक. ही गुणगुणटा आमी हें देवाच्या उतराक. देव म्हणटा आमकां कसलेय परिस्थितीक देवाक आमी आर्गां दिवपाक जाय. आमी जेन्ना गुणगुणटा, जेन्ना इज्रायल पोरसा इजिप्टानसून तांकां भायर काडलेली, देवान तांकां कशी भायर काडलेली, वाट नासली आनी ती गुलामपणान जेताली इजिप्टान, गुलाम सारकी ते कितें सांगता तितलें ते कोत्ताले. आनी देवान एका मोजेसाक म्हणून प्रवादी ताका धाडून ते दर्याची वाट करून ह्या लोकांक गुलामपणाची सुटका दिल्ली. पूण ते उपकार आठोवचे सांडून ती गुणगुणटाली देवाक. उदीक ना कित्याक म्हाका हांगा हाडला, मातशें कितें जालें कित्याक हाडला, थंयच आमी मरोनी आसली. अशें करून तेंची 4 दिसाची वाट आसली तांकां बासवण्याच्या गांवांत पावोवच्या खातीर. पूण तांकां 40 दीस लागले. कित्याक लागले? गुणगुणली. देव सांगता कितें, आमी वखाणूंक जाय आमच्या देवाक. आमी देवाक कसलेय परिस्थितीक देवाक आमी वखाणणी आर्गां दिवपाक जाय. पूण आमी गुणगुणटा तेन्ना आमचेच मिलाग्री ज्यो जितल्यो लागीं आसा त्यो आमीच आमच्या उतरा वरवीं आमच्याच हितूनी आमी गुणगुणून ते पयस व्हरता. चड गरजेचें आमकां देवाचें उतर सांगता तेंच करपाचें. गुणगुणचें न्हू आमी जाल्यार आमी इज्रायल पोट जे भाशेन जातली ती बासवणेच्या गांवांत पावोंक ना. कित्याक तेंच्याच गुणगुण्या वरवीं तेंच्याच उतरा वरवीं ती बासवणेच्या गांवांत पावोंक ना. आमी तशी करचें न्हू. आमी जाता तितली देवाक, आमच्या सरवंडाराक, आमच्या रुसलेल्या देवाक आमी वखाणणी दिवपाचें. ह्याच वेळार आमी प्रॅक्टीस करूंक जाय. आमकां प्रॅक्टीस ना पूण आमी सदांच प्रॅक्टीस करपाक जाय वखाणणी दिवपाक. कसलेय परिस्थिती गुणगुणावसून आमी भायर सरोंक जाय. तशेंच आमकां आनिकूय हितून सांगता फिलिपियन 4:6 फिलिपियन 4:6 कितें सांगता पळोवया आमकां. कितें सांगता, असले उसके काडू नाका. सगळे तुमच्या मागण्यांनी तुमकां गरज तितले देवाक कळीत करा. पूण तुमकां तुमची मागणी दिनवाशी कायजान केल्ली जावं दी. कितें सांगता, कसलेच उसके काडू नाका. आमकां हुस्को आसा न्हू आमकां ह्या संवसारान. उठले म्हणटकूच हुस्को, कितें रांदतली, कितें जेयतली, खंय वचपाचें आसा, कितें न्हेसपाचें आनी कशी वयतली न्हू. हुस्के आमकां देव म्हणटा आमकां कसलेच हुस्के काडू नाका, कसलेच हुस्के काडू नाका. तुमच्या मागण्यांनी तुमकां गरज तितले देवाक कळीत करा. कशें कळीत करा देवाक गरज आसा तितले. कशें कळीत करत आमकां म्हणटा, दिनवासनी काळजान. दिनवासनी म्हणजे वखाणणी करून सगळे दिनवास तेजे हाताळून तेणी आमकां कितें बरेंपण केलां त्या काळजान आमी वखाणणी दिवन आमी कळीत करूंक जाय आमकां कितें जाय तें. आमी गुणगुणूंक जायना. जेजू आमकां तुवें ऑलरेडी दिलय. जेजू तुज्या गायांनी म्हाका पेखोवणी मेवली. जेजू तुवें म्हाज्या सगळ्या गरजांनी पावलय. तुका दिनवासता अशें आमकां देव म्हणटा. आमी कितें करता, गुणगुणटा, आमी कंप्लेनां करता. पूण देवाक आमच्या गुणगुणलेले कंप्लेनां केल्ली नाका. कित्याक देवान ऑलरेडी आमकां
सगळे करून दवरलेलें आसा. म्हणून तो आमकां सांगता कसलेच हुस्के काडूं नाका. मनीस जल्माक येवच्या पयलीं देवान मनशाक कितें जाय तितलें झाडां पेडां सगळें करून दवरलेलें आसा. मनशाक जाय पळय तितलें देवान करून दवरलेलें आसा. तेका लागून देव सांगता कसलेय परिस्थितीन देवाक आर्गां दिया. देव सांगता दिनवासा म्हणटा, तुमची मागणी सगळी कितें आसा तितलें कळीत करात, हुस्को काडूं नाका म्हणटा. पूण आमकां एक संवय जाल्या हुस्को काडपाची. ते म्हणटा हुस्को काडूं नाका, दिनवास न्ही काळजात देवाक कळीत करात. तुका कितें जाय देवाक दिनवास न्ही काळजात. पयलींच वखाणी दियात देवाक आपणाक मेवलें म्हणजे. ओ भावात, जेन्ना आमी पयलींच वखाणटा देवाक तेन्ना आमी देवाक पयलींच सांगता आमकां सगळें गरज तितलें मेवलां म्हणून. हो भावात जेन्ना आमी उलयता तेन्ना आमच्या जिवितांत सगळें दिश्टी पडटा. कालूच भयण सांगताली आपल्या पांयांक पडलेलें पूण वड्यान पांय हें जालो, पूण ती म्हणटा आपूण ऑलरेडी तिचो पांय चलोंक जायना. आपूण फाल्यां कोणाक तरी शिकपाक डिप्रेशन केस भुरग्यांक तांकां आपूण शिकोवंक वयतली फाल्यां. पांय चलोंक जायना, पांयांक चलोंक जायना आनी ती भयण सांगता आपूण वयतली. दिनवास न्ही काळजान अशी आमची मागणी जावंक जायी. आनी देवान तेजे 24 वरां बरी मागणी आयकलें, ताका चलयलें आनी ती खरेंच गेली दुसरे दिसा. अशें जाता आमचेशी. ताका लागून आमकां प्रॅक्टीस जायी देवाच्या उतराची. देवाचें उतर सदांच आयकूंक जाय, उलोवंक जाय, म्हणूंक जाय आनी कानान आयकूंक येवंक जाय. आनी तशेंच युट्यूबार वचून आयकूंक जाय सगळी टेस्टिमनी देवाचें उतर. तेन्नाच आमकां हे देवाचें उतर आमकां कितें सांगता तें करपाक जातलें. नाजाल्यार आमचेशी जावचें ना, प्रॅक्टीस ना जाल्यार. कित्याक देवचाराक नाका आमी देवाशी गेल्ले आनी देव कितें सांगता तें आयकलेलें. आतां इतलें देवचारान गुलामपणान दवरलां, आपूण करता आनी देवाचेर घालता चडशें. कित्याक आमच्या उतरांनी जाता तें. तो सांगता आमी उतरांनी उच्चारता आनी तें आमच्या जिवितान घडटा. आतां आमकां देव सांगता वखाणी करात, हां, दिनवास न्ही काळजान कळीत करात. एक बायबलान एक स्टोरी Acts 16. एक पावलू आनी सिरात आसलो, दोग जाण देवाचे मनीस आसले. सदांच ते गांवांतसून वयताले. एक चेडूं आसलें, ते एक घाडियापणाचे वरवीं, दुसरे आत्म्या वरवीं ते भविश्य सांगताले लोकांचें आनी तेंचे कडसून पयशे करताले. एका पात्रांवाक ते काम करताले. सो एक दीस पावलू आनी सिरादान त्या देवचाराक जेजूच्या नांवान धांवडलो. सो कितें केलें, बरें काम केलें न्हू. त्या चेडवाक सुटका दिली न्हू देवचाराच्या हितूंतसून. पूण ते लोकांक मानूंक ना. हें बरें काम लोकांक मानूंक ना. जेन्ना आमी असलीं बरीं कामां करतलीं थोड्या लोकांक मानवचीं ना. तांकां कितें केलें, दोगांयकूय जेलीन घातले. बरें कामाक घातलें न्हू. तेंच्यांनी गुणगुणूं येता आसलें न्हू, जेजूक म्हणूं येता आसलें न्हू, जेजूक आमी कितें केलां, कितें केलां वायट. चेडवाक आमी ते जिवेशी मारला ना, चेडवाक आमी वयल्यान देवचारांतली सुटका दिल्या. ते गुणगुणले, ते जेलीन गुणगुणूंक ना. Acts 16 वाचून पळोवशी जाल्यार ते गुणगुणूंक ना. ते देवाक वखाणी करूंक लागले. मध्यम राती उठोवन देवाक दिनवासूंक लागले. देवान जें कितें सांगलां बायबलान, कसलेय परिस्थितीक वखाणी करात. जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाची खोशी, ती देवाची खोशी ते करपाक लागले. ते दिनवासूंक लागले, कळीत करूंक लागले. दिनवास न्ही काळजाक देवाक. आमी जर ते जेलीन आसलीं अशें काम करतना आमी कितें करतलीं आसलीं, आमी कितें करतलीं आसलीं, गुणगुणटलीं आसलीं न्हू देवाक. कितें केलां हांवें कितें केलां, म्हाका जेलीन कित्याक फावो आसली, ही म्हाजी प्लेस, म्हाका देवाचें उतर परगटूंक जाय. पूण हे दोगूय जाण देवाक वखाणूंक लागले. कितें जालें जाणा, वखाणी वखदां अत्यूज म्हणजे हें जालें, हाडली जमीन हाडली. आनी कितें जालें, भुंयकाप जाली. आनी कितें जालें, दरवाटे उगाडले. तांकां इतले स्ट्रीक दवरलेले, इतले भितर घातलेले तांकां दरवाट्यान, 2 दरवाट्यान. वयल्यान साखळ बांदलेली, इतली साखळ पळात म्हणून. पयलीं हें जालें अशेंच. सो ते भिवून ताका इतले साखळीन घातलेले. पूण जेन्ना ते वखाणी आनी दिनवासनी करताले तेन्ना ते साखळ सुद्दां तुटून पडल्यो, दार उगडलें. कित्याक, ही वखाणीचो पावर.
जेन्ना आमी वखाणी करता, जेन्ना आमी गायनां करता, तेन्ना आमी नियाळ करूंक जाय. जरी आमचे प्रॉब्लम आमच्या जिवितान आसा जाल्यार आमची वखाणी, ही आर्गाची दिनवासनी, ही भेटवणी, ही आमकां आमच्या सगळ्या गुलामपणांतली, आमच्या सगळ्या प्रॉब्लमांतली सुटका दिता. वखाणी करता तेन्ना आमी देवाक दिनवासनी करता, देवाक आर्गांनी वखाणी करता, तेन्ना अश्यो आमच्या जिवितान मिलाग्री घडटा ही वखाणी वखदां. पूण आमी जेन्ना गुणगुणटा तेन्नाच आमच्या जिवितान ह्यो मिलाग्री दिश्टी पडना. केन्नाय पळोवशी जाल्यार ह्यो जायना. जेन्ना आमी गुणगुणटा, जेन्ना आमी वखाणी करता तेन्ना म्हाकाय, जेन्ना हांवें खूब फारां सांगलां, म्हाका फाटल्यान मिशीन घातलेलें घावो जाल्लो म्हणून. ते मिशिनाक 4 दिसांक गुणगुणली. हांव कशी टॉयलेटान वयतली भायर, हांव कोणाक दाखयतलें मिशीन येदें व्हडलें, लोक म्हाका कितें म्हणटलो. सारकी गुणगुणली, म्हाका कांयच बरेंपण दिसूंक ना. जेन्ना हांवें सोयरानान येयली, चड गरजेचें आमी सोयरानान येवंक जाय. हांव कितें करतां, गुणगुणटा काय हांव वखाणी करतां? ना ना, हें सारकें न्हू. काल आमी सांजचे सॉंग्स घातलेले, आराधना हिंदीन, आयकले न्हू सगळ्यांनी ते सॉंग्स. आराधना ते सॉंग्स आख्खो दीस आयकले, वखाणी केली देवाक. कसले परिस्थितीक मिशिना दुखतालें आनी मिशीन दिसतालें सगळ्या लोकांक. ते परिस्थितीक देवाक वखाणलें. कितें जालें, एका दिसा भितर 15 दीस सांगलें, ते एका दिसा भितर तें मिशीन भरलें. वखाणीचो पावर. हे सॉंग्स यूट्यूबाचेर गेली, हे सॉंग्स काडले, आख्खो दीस जेयता बसून ते सॉंग्सूच म्हणून म्हणून एकूण घेवन ते सॉंग्स अशें करून देवाची वखाणी करून ते मिशीन 15 दिसाचे 4 दिसांनी 5 दिसा काडले. 4 दीस कितें केलें, 2 दीस गुणगुण हाडली, कशें भायर वयतली कितें सगळें गुणगुणूंक लागली. पूण जेन्ना आमी गुणगुणली पासून जाल्यार आमी सोयरानान सेन्सान येवपाची गरज आसा. आनी कितें करूंक जाय आमी सेन्सान येवन, देव कितें सांगता पळय ती करपाक जाय. आमी सेन्सान येवन आमी मनीस कितें सांगता ते पासून करूं शकता. तेका लागून गरजेचें आसा आमी जेन्ना सेन्सान येवन आमी कितें करता. पळय बायबलान पावलू म्हणून पिटर आसलो, ना विचितपूत आसलो, विचितपूत, सॉरी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थँक यू जीजस. पेद्रू तो जेजूक नाकारलो. 3 जेजून ताका सांगलें नाकारतलो. तो नाकारलो आनी जेन्ना तो सोयरानान येयलो तेन्ना कळ्ळें आपूण नाकारला. आनी तो सोयरानान जेजू कडेन मोगसणें मागोवन तो जेजूचो पाटलाव जालो. परत जेजूचें उतर परगटूंक लागलो. आनी एक तेजो जेजूचो शीस आसलो पेद्रुवो, आनी एक शीस आसलो जुडास. जुडासान कितें केलो, जेजूक विकलो. हेणी नाकारलो आनी जेजूक विकलो जुडासान. आनी तो शीस आसलो, जेजू वांगडा आसलो तो, पूण तेणी ती शिकवण सारकी घेवंक नासली. कितें सांगलेलें जेजून, चुकलेल्यांक कितल्या फावटां बोगसूंक जाय, मॅथ्यू 18 70 times 7 ते शिसांकूच सांगलेलें तेणी. सो 70 फावटी 7, 70 times 7. सो कितें 70 फावटी 7 म्हणजे कंटिन्यू बोगसणें दिवंक जाय आसलें. बोगसूंक जाय आसलें. तेका तेणी शिकवण घेवंक ना, सारकी आयकूंक ना. तेणी कितें केलें, सोयरानान येयलो तो. कित्याक कळटा सोयरानाक येयलो, तो पयशे व्हरोन परस ते व्हरोन त्या कोणा कडेन घेतलेले पळय तेका दिले. तेणी काडून उडयले. आतां हांव कितें करूं. सो कांय ना, सोयरानान, पूण तेणी सोयरानान येवन संवसार देवचार कितें सांगता तें केलें. कितें केलें, जीव दिलो. दोगांनी मिस्टेक केली, दोगूय शीस आसले. एकल्यानी सोयरानान येवन जेजूचो पाटलाव केलो, दुसऱ्यान देवचाराचो कितें सांगता तें केलें, जीव दिलो. आमी जेन्ना आमच्या असले परिस्थितीन जेन्ना आमी केन्ना केन्ना मिस्टेक जावन हें जाता, त्या टायमाचेर आमी सोयरानान येवन कसलें डिसिजन घेता काय आमी, कसलें डिसिजन घेता.
इवन आमी झगडली, आतां कोणाय कडेन आमी झगडली, शेजाऱ्यां कडेन झगडली, परत आमी सोयरानान येवन कसलें डिसिजन घेता, त्या शेजाऱ्यां कडेन वचून मोगान उलोवपाक काय दुस्मान काय कंटिन्यू दवरपाक, हें सगळें जण एकल्याचेर आसा. देवान आमकां एकूच कमांडमेंट दिला, एकामेकाचो मोग करात जसो तुजो मोग केला. जसो आमचो जेजून मोग केला तसो आमी दुसऱ्याचो मोग करपाक जावो. जायना, पूण जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां सगळें जाता. आमी फक्त एकूच स्टेप घेवंक जायो, जेजू आमचे पासत 99 स्टेप घेतलो. सो सगळीं आमी तयार आसूंक जाय ही वखाणी करपाक. आनीक बायबलान ओल्ड टेस्टिमेंटान आसा, जारिको वॉल, इतली दुरीक ते जारिकोचे व्हडले दुरीक आसले आनी तांकां ते सायडीक आनी ते मोडान आसले, इतले गोट आसले, कितेंय करून ते मोडान आसले. पूण जेन्ना तांकां देवान तेंच्यांनी गायन करता तांकां वखाणी करपाक लागले 7 दीस, 7 दीस वखाणी करताले ते देवाची. तेन्ना ते 7 दिसां उपरांत ते दुरीक जे आसले, इतले गोट, इतले वोस ते मोडले. कशें कशें मोडले? वखाणी देवाक दिनवासताले, देवाक आर्गां दिताले ते, तेन्नाच ते मोडले. तशेंच आमच्या जिवितान कसली कसली दुर्गा आसतली दिसता तसली न्हू, पूण आमची दुर्गा आमची एक फॅमिलीची, आमची गरजो म्हणजे आमकां कितें जाय ते गरजो, आमचे रिणां दिश्टी पडटले आमकां, आमचे एक एक उणेपण आमकां दिश्टी पडटले. आमचो घोव सारको ना, आमची बायल सारकी ना, आमची भुरगीं सारकी ना, आमचे शेजाऱ्या सारकी ना, फ्रेंडां, आमचो बॉस कामाक वयता थंय. सो ही दुर्गा आमकां दिश्टी पडटना आनी आमी कितें करपाक जाय? वखाणी करपाक जाय, दिनवासणी करपाक जाय. एक भयण कामाक वयताली, तेजे भुरगें आनी घोव तिजे डिपेंड आसले आनी तिजो बॉस चेंज जाल्लो. तिका भोंवन भोंवन तुका काडटा ओल्ड मॉडल अशें म्हूण प्रालो म्हणटा. आनी ती जेन्ना ब्रदरी कडेन येयली, ब्रदरीन सांगलें बरी खबर, तूं जेन्ना तुका तो कितें कितें म्हणटा ती पयलीं रडटाली, कित्याक तो बॉस तिका कितें कितें म्हणटालो न्हू, तूं अशी हें तशी, तुका आतां काडटा. आनी ती एकलीच आपल्या भुरग्याक आनी घोवाक पळयताली, तेजेर डिपेंड आसले ते कामाक वचून, घर तिचें चलतालें. आतां तिका काडली जाल्यार कितें जातलें घराचें? आनी तिचें ब्रदरीन सांगलें तिका, तो जेन्ना तुका कितें कितें म्हणटा तूं वच टॉयलेटान वचून वखाणी कर, देवाक तोंड धू आनी परत यो. ती करपाक लागली, कितें सांगलां तशेंच तो बॉसाचें ट्रान्सफर जालें आनी तिका 3 फावट म्हणजे 1, 2, तिसरे तिका प्रमोशन मेळ्ळें. सगळीं जाणां तेका ऑफिसान विचारूंक लागली कितें जालें, तूं इतल्या वयर कितें केलें तुवें? तिणें सांगलें आपूण देवाक वखाणी करताली टॉयलेटाक वचून. जेन्ना आपणाक बॉस कितें कितें म्हणटा तेन्ना आमी आपूण वचून टॉयलेटाक देवाक वखाणी करताली. प्रेज द लॉर्ड, थँक यू जीजस. कित्याक हें जालें? सोंपेपणी जाता, देवाक वखाणटाली. देवान ताका सांगलां, देवान ताका लागून आमकां कितें सांगलां? कसलेय परिस्थितीक देवाक आमी वखाणूंक जायो. कसलेय परिस्थितीक आमचे गरजो सगळे देवाक आमी कळीत करूंक जाय. कश्यो? दिनवासनी काळजान. हेंच्यांनी कितें केलें? हे भयणीन दिनवासनी काळजान जो आपणाक कितें बॉस सोदयतालो ते देवाक भेटयले तेणी. कितें जालें? मिलाक घडली न्हू न्हू. जेन्ना आमी वखाणटली, आमी देवाक दिनवासतली, तेन्ना अश्योच आमच्याय जिवितान मिलाग्री घडटा. पूण आमकां खबर ना. आमकां खबर ना हो देवाचो घोट कितें तो. देवाक आमी कशें मागोंक जाय. आमी वयता आनी देवाक दिरे 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 करीत आसता. आमी जाय ती वर्सां आमी दिरे दिरे दिजू दी म्हाका करीत आसली. जेन्ना आमकां एक घोवायकी आमच्या मुखार येयली, 20 वर्सांची स्पॉन्डिलायज 2 मिनटां भितर जेजूच्या गायांनी वखाणी करपाक लागली. जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाली. आर्गा तुका जेजू, तुज्या गायांनी हांव बरी जाली.
तिचे 2 मिनटां भितर तो बेल्ट घातलेलो, तिका स्पॉन्डिलायटीस ती हील जाली 2 मिनटां भितर. तेन्ना आमी सोयरानान येयली, आमी मागता देव आमकां सांगता दिनवास न्ही काळजान कळीत करा, कसलेय परिस्थितीक देवाक आर्गां दिवा, हें आमकां कळ्ळें. तेन्ना आमी वखाणी करता. 8 दिसां भितर आमच्या घराब्यान मिलाक घडली. आजुनी जर आमच्या घराब्यान आमी कितें मागता तें आमकां मेळोंक ना जाल्यार आमी सोयरानान येवया. आमी कसली मागणी करता? दिनवासनेची मागणी करता काय आमी भिकारी म्हणटा आमी मागता तांकां न्हू, भिकाऱ्याची मागणी करता काय आमी दिनवासनी कसलेय परिस्थितीक देवाक वखाणटेची मागणी करता? ते जोण एकल्याचेर आमचें थारलेलें आसा. जोण एकल्यांनी आमी आमकांच चॅक करूंक जाय, आमी दुसऱ्यांक ब्लेम करूंक जायना. तेणी म्हाका शिकोवंक ना, तेणी म्हाका शिकोवंक ना, कोण जोण एकल्यांनी बायबल वाचूंक जावो, जोण एकल्यांनी बायबल वाचपूंक जाय न्हू, स्टडी करपाक जावो जोण एकल्यान. हो बायबल जोण एकल्याचें जिवीत जावन आसा. सो एक हारसो म्हणटा, जशी आमी हारशान पळोवन आमची तोंड, आमचे केस खंय कितें जालां वा लिपस्टीक आमी कितें जाल्यार सगळें हारशान पळोवंक आमी करेक्ट करता, तशेंच हें आमी बायबलान पळोवन आमचें जिवीत करेक्ट करूंक जाय. एक हारसो म्हणटा आमच्या जिविताचो, जोण एकल्या मनशाचो हो हारसो जावन आसा. सो आमकां जोण एकल्याक जशी आमी हारशान तोंड पळोवन आमच्या दिसपटी जिवितान आमी हारशान तोंड पळयता आनी आमचें कितें जालां रॉंग वायट कितें जालां सगळें आमी सारकें करता, तशेंच आमी दिसपटी जिवितान हे बायबलान देवाचें उतर, बायबल न्हू देवाचें उतर, त्या उतरान आमचें जिवीत करेक्ट करपाक जाय. खंय आसा तें जोण एकल्यान आमी कोणाचेर हेजेर तेजेर घालूंक जायना, कित्याक आमकां जशें आमी हारशान पळयता आनी दुसऱ्याचेर घालिना, तशेंच आमी हारशान देवाच्या उतराच्या हारशान पळोवपाक जाय आनी जिवीत बदलोवपाक जाय. थँक्यू जिजस. प्रेज यू लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. एक जायतीं वर्सां आमच्या शेजाऱ्याक एक भयण आसली आनी ती येताली आमच्या वांगडा प्रेयराक. एक दीस कितें जालें, तिचें एक बेस्ट फ्रेंड आसलें. एक बेस्ट फ्रेंड न्हू, आमी पाती येता, बेस्ट फ्रेंडाचेर पाती येता. एक ते तेजे शेजारी आवयले काजार करून ताका हांगा दिलें आनी कितें तरी फंक्शन आसलें म्हणून तेजे फ्रेंड येयले, आपणाक भांगार दी तुजें, भांगार फंक्शनाक घालपाक. सो तेणी फ्रेंड न्हू म्हणून सगळें भांगार चडशें दिलें ताका. दिलें आनी 8 दीस जाले, खबर ना त्या फ्रेंडाची. रोखडी ताच्या आईसा दिता हांगलेलें, ते फ्रेंड येवंक ना. सो म्हणटा आमी पळोवपाक गेलीं. थिंगेर पळय जाल्यार ते घराक ना, लॉक मारला, ते आवयगेर आसा आनी घोव घरा आसा. सो ते आवयगेर आसा, आमी सगळे पळयलें. तुजो भाव आसलो, भावान तांकां एक रिसिप्ट धाडलेलें, ते भांगार घाण दवरलेलें. भांगार घाण दवरून तिणी पयशे काडून ती नासली. सो आतां म्हणटा कितें करतले, पुलिसीन गेल्यार पुलीस कितें विचारतले, खंयसून हाडलां भांगार, रिसिप्ट दाखय म्हणटले न्हू. आनी ते केन्ना ताका लग्नाक घातलेले, ते रिसिप्ट कोणा कडेन आसतले. जायतीं वर्सां जालीं तुजे लग्नाक, 15-16 वर्सां तरी जातलीं, पूण इतल्या वर्साचें रिसिप्ट नासचें ना न्हू. सो ती येयली आनी आमकां सांगपाक लागली, आतां हे परिस्थितीन आमी एकूच काम करूं येता, देवाक वखाणी या. हांव सदांच तुमगे सांजच्या आदेसाक येता, आमी देवाक वखाणी करुया. आमी सांगलें ओके, आतां हितून कांयच जावचें ना, कशेंच हे भांगार संवसाराच्या हितून जाल्यार मेळचें ना, कित्याक कोणाक खबर ना खंय घाण दवरला भांगार, आनी ती बायलूय मेळना. आनी पुलीस केल्यार अशें जातलें, केस केली जाल्यार सगळे डिटेल दिवचे पडटले, तर डिटेल आपणा कडेन ना. आतां एकूच काम आसा, आमकां दीव आसा.
ही परिस्थिती कोणूच ना आपणाक आदार करतलो, मनशाचेर म्हाका फोकस ना, देवाचेर म्हाका फोकस आसा. सो ती सदांच सांजची 2 दीस येयली, आमी वखाणी करपाक लागले, चड वगत न्हू, एक 10 मिनटां 10 वा 15 मिनटां आमी तिच्या वांगडा बायबलांतलें कोटेशन घेवन देवाक आर्गां दिवलें, भांगर तिचेर मेळटा म्हणून. दुसरी दिसा रातीक पळय तिचो घोव तिच्या वांगडा नासलो, पूण दुसरे दिसा रातीक तिच्या घोवान तिका फोन मारलो आनी सांगलें दुसरे दिसा तिसरे दिसा आतां तोंडाक हाडून तुजें सगळें भांगर आपूण दिता. तिचो आनी घोवाचो कांय संबंद नासलो, तेंचो डायवर्स जाल्लो खंय, ती मागीर सांगता. पूण देवाचे एंजल कोणाक यूज केले पळय, जेन्ना वखाणी केली तेन्ना तिच्या घोवाक. तरी तिका डावट आसलो, कित्याक हें जावं शकता. तेचो तिका पयलीं सांगलें घोव तिचे कडेन रावना आनी घोवाक कांय खबर नासता तिची कितें करता, अशीच करता म्हणून ती. सो ती म्हणटा आपूण पळयता दोनांक आतां. आनी आमी वखाणी केली, सकाळी फुडें वखाणी केली आनी खरोच तिजो घोव तिका दोनांक तिचें सगळें भांगर घेवन येयलो. आनी तिणी तें भांगर घेवन शेटी कडेन गेली पळोवपाक, जाता न्हू, घडटा न्हू, फालसूय हाडून तसलें दिवं शकता न्हू, डुप्लिकेट हाडून दिवं शकना, शेट दिना दुसरें तशें करून दिवना. सो ती गेली आनी शेटी कडेन वचून पळयलें, पळय जाल्यार तिचें भांगर तश्याक तशें आसलें. आनी परत ती वखाणी दिवपाक गेली. आयजूय आमी वखाणी करया, देवान आमकां दिलें म्हणून आमी वखाणी. पळय कशें जालें, हें वखाणी वरवीं जालें. जरी ती त्या फ्रेंडांक गायी सवताली, त्या फ्रेंडांक तिणी गायी सवल्या फ्रेंडांक कांय म्हणूंक ना, कांय जावचें ना. आतां त्या फ्रेंडांक गायी बसून चोवले जाल्यार कांयच जावचें ना न्हू, कितें मारले बसून जाल्यार कांय जावचें ना, वयल्यान दुस्मान कांय जातली. सो बरें ताका जेजूची वळख आसली, ते प्रेयराक येताले आमच्या वांगडा, ताका जेजूची मातशी वळख आसली म्हणून तेणी तें काम केलें. आमी ते परिस्थितींत जाल्यार कितें आबूज जातली आसली न्हू, आबूज जावची नासली, वखाणी करतली आसली आमी ना. ताका लागून गरजेचें आमकां कसली परिस्थिती येवं, कितें आमच्या जिवितांत जावं, आमी देवाक वखाणपाचें, सगळो दान मन दिवन आमी देवाची वखाणी करपाची. कसली वखाणी म्हणटले आमी, सॉंग्स म्हणा, गायनां करा, जेजूचें कितें बरेंपण, जेजू तुका आमी वखाणटा, तुवें आमकां सगळें दिलेलें आसा. बायबलांतली कोटेशन घेवन आमी जायती वखाणी करूं शकता. कोणीच म्हणूं शकना कितें आमी वखाणूंक जाय, कशी आमी आर्गां दिवंक जायी. देवान आमकां सगळें दिलेलें आसा, ते पासत देवाक आमी आर्गां दिवंक जाय. तशीच न्हू एक आवय आसली, एक चेडूं तिचें आसलें, एकूच चेडूं आसलें तिका. आनी तें चेडूं एका क्लबान विंगडे नाचतालें आं. आनी ती आवय एक दुखेज आसली, दुखेज आसतलीच न्हू आवय, कित्याक ते विंगडे म्हाका नाचता हितून क्लबांनी. सो एक असोच एक देवाचो मनीस परगटना तिच्या भितर येता, घरान येता आनी तिका सांगता, ती आपणाची दूख बरी एक कहाणी आपल्या त्या एका सांगता देवाच्या मनशाक. तो देवाचो मनीस कितें म्हणटा, प्रेज द लॉर्ड, आर्गां दिवया. ही आवय म्हणटा कितें म्हणून आर्गां दिवं हांव, म्हाजें चेडूं थंयसर विंगडे नासता म्हणून आर्गां दिवं, कितें म्हणून हांव आर्गां दिवं, काय म्हाजें चेडूं म्हणून आर्गां दिवं. सो ताका प्रवादी सांगता, आमी आर्गां दिवन पळोवया देवाची मिलाक, देव आमच्या जिवितांत कितें करूंक सोदता तें आमी पळोवया म्हणटा. आनी जेन्ना आवय आनी तो देवाचो मनीस वखाणी करपाक लागलो, देवाक दिनवासूंक लागलो, तेच्या सगळ्या बरेपणा पासत देवाच्या, त्या क्लबा कडेन आनी एक देवाचो मनीस असो पासार जातालो. देवान सांगलें ताका भितर वच. तो म्हणटा देव केन्नाच आमकां सांगचो ना हितून भितर वच क्लबान. एकदां आवाज येयलो म्हणटा, 2 आवाज येयलो तरी वचोंक ना, डिसिजन घेवंक ना. पूण तिसरे बरा आसूं म्हूण भितर गेलो आनी देवान सांगलें तें चेडूं जें नाचता स्टेजीर ताका वच आनी जेजू तुजो चड मोग करता. कितें सांगलें, जेजू
तुजो चड मोग करता. सो ते चेडवाक तेन्ना तेणी सांगलें जेजू तुजो चड मोग करता. ते चेडू म्हणपाक लागले हो कोण मनीस म्हजो मोग करता. हे सगळें आसा ते म्हजे कुडीचो मोग करता. हो कोण म्हजो मोग करता. तेन्ना ते चेडू गेले आनी भितर कपडे घातले, आपणाचे आंगोसून घातले आनी त्या भावाशी येवन बसले ते प्रभाते कडेन. हो कोण मनीस म्हजो मोग करता कुडीचो तो म्हाका सांग. तेणी जेजूची ताका खबर सांगली. जेजून कितें केलां जण एकल्याच्या मनशा खातीर. तेन्ना तेणी आपणाचें जिवीत त्या चेडवान भयणीन ते बदललें आनी जेजूचें काम करपाक लागली. जो कोण म्हजो मोग करता ताका तेणी जिवीत भेटयलें. सो कितलो वखाणीची पदवी आसा. ताका लागून देव सांगता आमकां बरोवन दवरलेलें आसा कसलेय परिस्थितीक देवाक वखाणी करात. दिनवासनी काळजान देवाक तुज्यो गरजो कळीत करात. आमी गुणगुणटा न्हू जायते खेपो आमचे गुणगुणेची चड मागणी आसा आनी मागपाची धीरे धीरे करून मागपाची चड मागणी आसा. ती आमी मागपाची मागणी बंद करपाक जायी. आमी देवाक जाय तशें दिनवासनेची मागणी तयार करपाक जाय. तशेंच एक घोबायल आसली आनी तेंची सदां झगडी जाताली. घोव आनी बायलेची सदां झगडी. एक भुरगो आसलो तांकां आनी एक दीस घोवान ताका घरांतले भायर काडलें आनी चल बायलेक सांगलें तूं आनी म्हाज्या लायफान येवं नाका. खूब मारलें बिनांनी. ते आपणाचे भयणीगेर गेले खंय भयणी कडेन रावले वचोन घोव मारता म्हणून. आनी तेन्नाच तेंच्या गांवान एक प्रे सर्वीस आसताली, बायबल क्लास आसताली. सो ती भयण आपणाचे भयणीक जी भयण घोवान तिका घरांतली भायर काडली तिका घेतली आनी त्या बायबल क्लासीक गेली. बायबल क्लासीक गेली जाल्यार ते बायबल क्लासीक दिता ताका पयला न्हू ब्रदर जॉन्सन कसो दिसता. तेणी कितें सांगलें तांकां तूं ही सिडी व्हर आनी गायन कर आनी डांस कर. घाल आनी तूं एक कितें कर डांस कर आनी पळय तुज्या जिवितान. तिका जी घोवान सोडलें तिका आनी भयणीगेर सोडलें तिका राग येयलो आपले भयणीचो. तूं कोणाची सोत मानता तो प्रभादी ताका पळय कसो दिसता तो. हेजी सोत मानताय तूं. तेणी तुका नाच म्हटला म्हणून नाचोन मिलाग्री जाता. नाचोन प्रॉब्लम सॉल्व जाता ना न्हू. ते भयण ताका भयणीक तापोवंक लागली आनी भयणीक तापयता आसतना भयणीन कितें केलें दुसरे सकाळीं उठली आनी नाचोवंक लागली. ते जशें ब्रदरीन सांगलेलें कानान सॉंग्स घातले आनी नाचपाक लागली, नाचोवंक लागली सारकी. सो नाचपाक लागली सारकी. नाचता नाचता कितें जालें हिकाय दिसलें ही भयण नाचता म्हणून. ती भयण ताका नाचपाक लागली. दोगांय भयणी नाचपाक लागली सदांच 2-3 दीस. आनी तिका मागीर ती म्हणूंक लागली आपूण आपल्या चेड्याक लागून तरी घरा वयता. कित्याक चेडो आसलो ल्हान न्हू ताका लागून आपणाक घरा वचपाक जाय. आनी जेन्ना ती घरा वयताली तरी तिका भिरांत. पयलीं आपणाचो घोव कितें करतालो तिका भिरांत येताली काळजान. तरी तिका भयण म्हणटा तूं भिवो नाका, तूं वखाणी कर, देवाची वखाणी कर, गायन कर, तुका कांयच म्हणचो ना घोव. म्हणजे तिका सांगून वता वाटेक आनी ते वाटेक तिचो घोव तिका मेळटा आनी घोव तिका सॉरी म्हणटा. पळय वखाणीचो घोव तिका येवं नाका सांगलो दाराचेर, आपणाच्या दारार आनी पांय धरूंक नाका. जेन्ना तिणी वखाणी केली तेन्ना तो घोव तिका व्हरपाक येयलो आनी तो सॉरी घोव वयल्यान सॉरी म्हणून आतां आनी तुका आपूण केन्नाच मारचो ना. आनी ती दोगांय एकठांय जियेली. आमचे जेन्ना प्रॉब्लम आसता आनी चडशे आमकां प्रॉब्लम येयले म्हणटकूच आमी सगळ्यांक सांगूंक भोंवता न्हू. मातसो जर एक घोव सोरो पियेलो आमी कितें करता जाणा म्हाजो घोव पियेता 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 कितलो पियेलो मातसो. मागीर आमी सगळ्यांक सांगून कितें जाता तो व्हडले पियेता न्हू मागीर व्हडल्यो बाटल्यो.
न्हू कित्याक जालें हें आमी म्हणटली म्हाजी मिस्टेक कोण बायल म्हणटली हांवें म्हटलें म्हणून म्हाजो गोप येवंक पावलो ना म्हाजो गोप येता आनी म्हाका मारता मागीर कितें जालें मारलें प्रॉवर्ब्स 18:21 आमकां सांगता प्रॉवर्ब्स 18:21 हें न्हू आमचें गरजेचें स्क्रिप्चर आसा ताका लागून आमी सदांच तें वाचपाक जाय आमी जाता जाल्यार आमच्या दोळ्या मुखार तें दवरपाक जाय सारकें दोळ्या मुखार जंय आमकां दिश्टी पडटा खंयच्या पाऱ्याचेर बीन मारपाक जाय म्हणण्यो Proverbs 18:21 तुमी कितें उलयता ताचे वयल्यान तुका जिवीत व मरण फावो जाता म्हणटकूच तुज्या जिविताचो परिणाम तुवें मानून घेवंक जाय कितें म्हणटा तूं कितें उलयताय तूं कितें उलयताय तूं कितें उलयताय ताचे वयल्यान तुका जिवीत व मरण फावो जाता तुज्या उतराचो परिणाम तुवें मानून घेवंक जाय आमी मानून घेता आमच्या उतराचो परिणाम आमी तेणी केलें हांवें खंय कितें केलां तेणी एक्चुली आमच्या उतरा वरसून आमकांय जिवीत मेळटा आमच्या उतरा वरसून दुसऱ्यांकूय जिवीत मेळटा बरें वो वायट जिवीत पूण आमी मानून घेयना बायबल सांगता तुज्या उतराचो परिणाम तुवें मानून घेवकूच जावो आमी केन्नाच मानून घेयना तूं कितें उलयताय तूं बरें उलयताय वो वायट उलयताय तूं जिवीत उलयताय वो मरण उलयताय तूं उलयताय बरें ना म्हणून काय बरें जालें म्हणून उलयताय तूं कितें उलयताय तूं रिणांनी आसाय वो देव म्हाज्या सगळ्या गरजांनी पावता जेजू म्हाजे पासत गरीब जाला त्या खुर्साचेर तूं कितें उलयताय तें जिवीत तुका मेळटलें आनी तेंच उतर तुका तें मानून घेवंक जाय त्या उतराचो परिणाम तुज्या जिवितान दिश्टी पडटलो तुज्या वो तुज्या कोणाच्या उलयता पळय तेज्या जिवितान आनी तें मानून घेवंक जाय हें हांवें तेज्या बद्दल उलयल्लें तेज्या बरोबर त्या जिवितान घडलें ताका लागून हांव केन्नाय कोणागेर गेली जाल्यार हें उतर सांगता पाऱ्यार मारा दिश्टी पडटा थंय व्हडल्या अक्षरान तेन्ना कळटलें तूं कितें उलयताय तेन्ना तुका जीब धामून धरूंक गावतली तूं कितें उलयताय ताचे वयल्यान तुजें जिवीत आनी मरण तुका फावो जातलें म्हणटा मरण म्हणजे कितें तुज्या जिवितान शांती ना सगळें उचामोल जिवीत मोग ना एकसुरे फॉल कित्याक हें जालें सोण एकल्याचे जिबले वयल्यान जालें जिबेर पावर आसा म्हणटा इंग्लिशीन आमचे जिबे सगळो पावर थारलेलो आसा जे कितें आमी उलयता जे कितें आमी कोणाचे बद्दल उलयता वायट बरें बरें लाव कितें तरी आमी उलयता मरण आमी उलयता जाल्यार आमच्या जिवितान तेंच घडटलें ताका लागून आमी सोयरानान येवपाची गरज देव कितें सांगता आमकां देव म्हणटा आमकां कसलेय परिस्थितींत देवाक वखाणयात हें आमी जाणा जावंक जाय हें देव आमकां कितें सांगूंक सोदता कित्याक हें सांगता जिवीत आनी मरण आमचें जिवीत आसा मरण आमचे जिबेर आसा कित्याक एके वाटेन देव आसा बरें दिवंक सोदता दुसरे वाटेन देवजार आसा वायट दिवंक वयता डिटोनॉमीन बरयलेलें आसा तुज्या मुखार आपणीन जिवीत मरण दवरलेलें आसा पूण देव आमकां सांगता तूं जिवीत चूज कर म्हणटा तुका कितें जाय तें तूं घे म्हणटा तुज्या मुखार आपणीन जिवीत दवरलेलें आसा जिवीत बरेंपण दवरलेलें आसा वायट मरण आनी तो पयल्यान आन्सरूय दिता देव तूं जिवीत चूज कर म्हणून
हे फिलींग द ब्लँक्स आसता इस्कुलान आमकां फिलींग द ब्लँक्स इस्कुलान नासता 2 आसता एक बरोवपाचें आसता पूण ते आमकां सांगिना खंयचें बरोवंक जाय पूण हांगा देव सांगता आमकां खंयचें बरोवंक जाय तें कितें घेवंक जाय जिवीत घे म्हणटा जिवीत म्हणजे न्यू टेस्टिमेंटान जेजू म्हणटा जॉन 14:6 म्हणटा हांव तें जिवीत हांव तें वाट हांव तें सोत हांवूच तें म्हणटा जेजू जिवीत सो जेजू देव आमकां ओल्ड टेस्टिमेंटान बसून जेजूक चूज करा म्हणटा तें जिवीत जेजूचें चूज करा म्हणटा आमकां जेजू म्हणजे उतर चूज करा आमच्या जिवितान हे उतरूच आमकां स्वतंत्र करतले 30:19 डेटोनॉमी 13:19 आयज स्वर्गार आनी संवसारान तुमचे विरुद्ध गवाय दिवंक हांव उलो करता जिवीत व मरण आशिर्वाद व शिराप तुमच्या मुखार हांव घालता तो जिवीत वेचून काडात आनी अशें तुमी आनी तुमची संसद कोंकणीन तिका दुसरी सुमोत म्हणटा आनी इंग्लिशीन ड्युटोनॉमी म्हणटा ड्युटोनॉमी 13:19 दुसरी सुमोत 13:19 पळोवया आयज स्वर्ग आनी संवसार तुमचे विरुद्ध गवाय दिवंक हांव उलो करता जिवीत व मरण आशिर्वाद व शिराप तुमचे मुखार हांवें घातला तर जिवीत वेचून काडात आनी अशें तुमी आनी तुमची सोसोत कितें म्हणटा आमकां देव आमकां हांगा सारको सांगता जिवीत आनी मरण आशिर्वाद आनी श्राप कितें वेचून काडा आमकां तो आन्सर दिता बरें तें वेचून काडूंक दिकयता आमच्या दिसपट्या जिवितान आमी बरें तेंच उलोवपाक जाय बरें तेंच घेवपाक जाय देव आमकां सांगता न्हू कितें वेचून काड बरें जिवीत म्हणजे कितें बरें जिवीत म्हणजे कितें बरेंपण आमच्या जिवितान जिवीत जेजू म्हणटा एके कडेन रोमन्स जॉन 10:10 म्हणटा आपूण तुमकां जिवीत दिवंक येयला कसलें जिवीत सुभामपणाचें जिवीत ज्या जिवितान तुज्या कितेंच उणें नासलेलें जिवीत दिवपाक येयला तें जिवीत तूं चूज कर तूं जेजूक चूज कर हें जिवीत तुका सुभामपणाचें तुज्या जिवितान कितेंच उणें नासलेलें जिवीत दिवपाक जेजू येयलेलो आसा तें जिवीत तूं चूज कर आशिर्वाद हो शिराप आमच्या आमकांच आसा जोण एकल्याच्या मनशाच्या हातीन देवान सांगला हें तुमच्या मुखार दवरला गवाय दिता तुमी कितें चूज करूंक जाय तें कितें आमी चूज करतलीं जोण एकलें आमी कितें चूज करूंक सोदता सगळ्यांक बरेंपण जाय न्हू आमच्या जिवितान बरें नाका कोणाक सगळ्यांक बरें जाय जाल्यार आमी बरें चूज करचें पडलें न्हू बरीच उतरां भायर सोडची पडली कित्याक तुमचे आमचे जिबे वयल्यान आमच्या उतरां वयल्यान आमकां जिवीत हो मरण फावो जाता सो जिवीत उलोवच्या खातीर आमी बरें उलोवचें पडलें न्हू बरें उलोवचें पडलें वायट वो बरें उलोवचें पडलें दिसपट्या जिवितान आमी जाता तितली बरीं उतरां उलोवची पडली दुसऱ्या बद्दलूय आनी आमच्या बद्दल न्हू आमी जाय तें खबर दुसऱ्यांक आमी कितेंची कितें उलयता न्हू उलयना एक मिस्टेकीन उलयलें जाल्यार आमी सोयरानान येवंक जाय सॉरी जेजू आमी चडशीं जाणां काजाराक लग्नाक वयता आमी कितें म्हणटा तेंच्या जिवितान आमकां कित्याक वच सांगला तेंच्या जिवितान लग्नाक काजाराक कित्याक वचोंक सांगला आमकां वॅडिंगाक कित्याक आमकां एमॉन्टन आसता तेंच्यो खबरी करपाक न्हू ना आमी व्हंकाल अशी दिसता न्हवरो असो दिसता हे न्हवऱ्यान असले कपडे घालूंक जायनासले व्हंकलेन असले घालूंक जायनासले न्हू आमकां कितें कोर सांगला थंय आमकां आशिर्वाद दिवपाक आपयला न्हू ब्लेसींग दिवंक जाय न्हू आमी आमकां मॅथ्यू 19:4 म्हणटा 4:5
देवान जोडला ते मनशान तोडूंक जायना. ही दोगां ती एक. आमी म्हणटा काय त्या काजारी वेडिंगाक वयता तेन्ना आमी म्हणटा, त्या काजाराक वयता तेन्ना म्हणटा आमी ही उतरां, काय आमी म्हणटा जेवण बरें जावंक ना, अशेंच जावंक जसलें आं म्हणिना आमी, म्हणिना. हेंच वांटूंक जाय आसलें. तेंच आमकां कित्याक तर खावपाक आपयलां, आमकां जेवपाक आपयलां. तेंच्यांनी आमकां आपले खोशयेन जेवण दवरलां, आपले खोशयेन तेंच्यांनी कितें केलें. पूण देवान आमकां ते प्लेसीर कित्याक धाडलां? आशिर्वाद दिवपाक. पूण आमच्या जिबलेनसून कितें उतरां भायर सरता. मागीर थोड्या दिसांनी तेंचें कितें जालें जाल्यार पळय, घोव बायल अशी आसली, घोवान तेजें आयकूंक ना आनी सगळें ब्लेम तेंचेर घालता. पयलीं आमी बुनयादीक आमकां देवान बुनयाद कशी करपाक धाडलेली, तेंची काजारी जिवीत कशें करपाक धाडलेलें. बरें उतरां वरवीं न्हू. देवान जोडला ते दोगां ती एक आतां. आं ती औरंब्यासून म्हणजे दादलो आपले आवय बापायक सांगतलो आनी बायलेचो जातलो. दोगां ती एक जातली आनी देवान जोडलां ते मनशान तोडूंक जायना. ही आमची उतरां भायर सरता. ही बरी जिविताची उतरां. हे जिवीत तेंच्या जिवितान, हे काजारी जिवितान हे जिवीत हाडटले. आमची कसली उतरां भायर सरता. मागीर थोड्या दिसांनी आमच्या उतराचो परिणाम ते काजारे जोडप्याचेर जाता. पूण आमी मानून घेता. आमी म्हणटा ते घोव बायल असली आसली, घोव तसलो आसलो, तेंचे दोगांचे पडना तेंकां ना, फुडलें उलयता आमी. पूण आमी मानून घेता. आमी बोगसोणें मागता देवाशी. कोण तरी देवाशी बोगसोणें, जेजू हांवेनूच ती उतरां उलयली, बक्षी म्हाका. आनी तेंच्या जिवितान परतून आशिर्वाद, तुजो आशिर्वाद ऑलरेडी आसा. तांकां दिसती पडो न्ही हो देवान जोडला ते मनशान तोडूंकूच जायना. हें खरेंच आसा. हें देवाचें उतर. आमी समजता कितें, लग्न जालें, डायवोर्स घेतले जालें, पूण देव म्हणटा देवान जोडला ते मनशान तोडूंक जायना. हो देवचार जे देवाचें उतर आहा तें न्हू तोडपाक वावुरतलो आनी आमी तें कानार घेता मोडपाचें. कित्याक हे देवान जें कितें सांगलां तो ऑपोजीट तो करतलो, ऑपोजीट तो करूंक वावुरतलो, तो तोडपाक वावुरतलो. आमी स्ट्रोंग जण एकली स्ट्रोंग रावपाक जाय. कित्याक देवान जें बरयलां तें कोणीनूच फासूंक जायना, जणून कोणूनच तेचेर एड करूंक जायना, कोणीच तेचेर मायनस करूंक जायना. हें देवाचें उतर म्हणजे देवाचें उतर. जें तेणी बरयलां, देवान जोडलां तें मनशान तोडूंक जायना, तें तोडूंकूच जायना आनी मनीस तेज्या भितर इंटरफियर जावंकूच जायना. तेणी डायरेक्ट सांगलां मनशान तोडूंक जायना न्हू म्हणून एडवोकेटार बसून. कित्याक देवाच्या आड वेता तेन्ना आमकां आमचेर कितें आदमाचेर एक श्राप येयल्लो. आमी देवाच्या उतराचेर आड वयता तेन्ना आमीच श्राप मागून घेता. देव आमकां श्राप सोडिना. देव मोगानूच भरलेलो आसा. तो आमचें कितेंच वायट घेवन बसना. देव आमकां खास दिना. आमीच आमच्या उतरा वरवीं हें सगळें वायट आमच्या जिवितान हाडटा ती आमच्याच उतरा वरवीं हाडटा. कित्याक आतांच आमी वाचून पळयलां, आमचे जिबेर मरण आनी जिवीत हो मरण फावो जाता न्हू. कितें आहा तें आमचे जिबेर आसा. कितें आमी चूज करता तेजेर आसा. सो आमी जाता तितलें देवाच्या उतराचेर चलोया. कोणायकूय दिता जाल्यार बरें एडवायस दिवच्याक, बरी मागणी करपाक आमी वावुरया. हे देवान आमकां एक गिफ्ट दिला. देवान एक जिवीत दिला. तें जिवीत आमी कशें ह्या संवसारान बरें वावुरतलीं ते जिविताक आमी हें करुया. जें देवान जोडलां तें मनशान तोडूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. एक भयण आसली आनी ती दोगां भुरगीं आसलीं आनी तिचो घोव आनी सासू माय तिका अशी सतयताली. जेवणान बसून ती रांदून दवरले, कामाक गेली न्हू, केंस काडून घालताली, मुतताली आनी साडयो तिज्यो पुसून दवरताली मूर्त. अशें तिका खूब त्रास करताले. पूण ती तरी आसली. एका काम गावलें तिका, दुसरो ग्रूप आसलो. त्या ग्रुपान ती पूण जेजूचें उतर पुरो करताले. ते ग्रुपान जॉयन जाली ती.
अशी तिका त्रास कोत्तालोच घोव. आतां घोव तिका परत एक आनीक रिजन गावलें न्हू जेजूक मानता म्हणून. तिका आनीक रिजन गावलें ती जेजूचें कोत्ता म्हणून तिका आनीक त्रास करपाक लागलो. आनी असो पासून जालो तो एका चेडवाक हाडून आपूण त्या चेडवाक लागलो तुका सोडटा तुका डायवर्स दिता हे परिस्थितीत पासून पावलो. आनी थोड्या दिसांनी त्या ग्रुपान हांवूय पावली 3 म्हयने ते ग्रुपान पावले. आनी हांव पळयता तेंचें सगळें लायफ तेंचे आसा उतर पूण अर्दे सारकें कंप्लीट उतर घेयना ती. हांवें पळयलें आनी हें म्हाका सांगपाक लागलें आपणाक तेंच्यांनी घोव तेका रस्त्यार एकदां मारलें. तेंच्या अवदरी पार्टी आसली तेंचे कितें तरी मागणी आसली आनी ती घरा येता आनी घोव तेका वाटेर ब्लावजाक धरून मारलें आनी तें पडटलें आनी तेंच्यांनी घोट धरलें त्या ग्रुपान. आनी तेंच्यांनी तेका एडवोकेट काडून डायवर्स घेवपाक हें केलें फायल केली. आनी तेन्ना हांव गेलें ते म्हाका सांगूंक लागलें आमकां आपल्याक डायवर्स घेता आपूण. हांव आपले ओगी रावलें आपणाक एडवोकेट काडून दिला तेंच्यांनी ती पे करतली आनी आपूण डायवर्स घेवपाक आसा. सो हांव त्या टायमाचेर बायबल तितली नोकळ आसली पूण वाचताली हांव बायबल. हांवें एके कडेन वाचलेलें मिलाकी चॅप्टर 2:14 आय हेट डायवर्स. देव म्हणटा लग्न मोडटा तेचो हांव दुयेंस कोत्ता म्हणजे कोण डायवर्स घेवंक सोदता तेचो आपूण हेट म्हणटा इंग्लिशीन हेट. आय हेट डायवर्स हांव दुयेंस कोत्ता. हांवें ताका सांगलें देव असो म्हणटा आनी तूं डायवर्स दिता. बायबलान आसा ती देवाची मनशां न्हू ती परगट करता न्हू ती ताका सपोर्ट करता तें म्हाका खबर ना. हांवें सांगलें बायबलान आनी वाचलां देव डायवर्स घेता तांकां सारको हेट करता. ती भयणीन आयकलें आनी ती भयण गेली दुसरे दिसा आनी फायल घेवन येयली एडवोकेटाक वचून आपूण डायवर्स घेयना. ती म्हणली देवाक नाका जाल्यार आपूण घेयना. आनी ती रावली थंयसर त्या ग्रुपान आनी हांव येयली. म्हाका मातशें कळ्ळें तेंचें हें आसा म्हणून मातशें कितें सो हांवें सोडलें. पूण म्हाका जायते तेंच्यांनी त्रास आसूं देवान तांकां ब्लेस केलें. आनी तेन्ना ती भयणीक हांवें हे स्क्रिप्चर मॅथ्यू 19:4-5 ते स्क्रिप्चर तिका हांवें समजयलें म्हणजे पवित्र आत्म्यान समजयलें. कित्याक आमी तितलो बायबल समजोवंक कोणाक कळना. पवित्र आत्म्याचो आधार आसल्या शिवाय बायबलांतले कोणाकूच शिकूंक शकना. सो मॅथ्यू 19 आमी पळोवया. ते भयणीक हांवें सारकें पवित्र आत्म्यान तिका सारकें शिकयलें. तेणीन असो जबाब दिलो तर अरंबेथान रोसल्यार तांकां दादलो आनी बायल केली. आनी तेणीन म्हटलें हे पासत मनीस आपले आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पत्नीक एकठांयतलो आनी दोगां एक जातली अशें तुमी वाचूंक ना. म्हणटकूच तुमी आनी दोगां न्हू पूण एक. देखून देवान जोडलां ते मनशान दोशी करूं न्हय. कितें म्हणटा जे देवान जोडलां 1000 जिवीत कोणी जोडलां देवान जोडलां ते मनशान दोशी करूंक जायना. खंयच्याच मनशान खंयच्याच एडवोकेटान बसून 1000 जे देवान जोडलां ते मनशान दोशी करूंक जायना. हें तिका जेन्ना सांगलें तेन्ना ती थोड्या दिसांनी तिणी त्या ग्रुपान वचपाचें सोडलें आनी ती त्रास कोत्ता म्हणून आवयगेर वचून रावली 1 म्हयनो. आनी हें उतर ती म्हणटाली आनी काकुतीचो तिवस कोत्ताली. हें उतर घेवन ती काकुतीचो तिवसान हें उतर एक घालतालें एका खोलान आनी तिवस कोत्ताली. 1 म्हयनो जावच्या पयलीं घोवान तिका लेटर येयलें. लेटर कसलें येयलें डायवर्साचें डायवर्स दी म्हणून. आनी खंयचें महिला मंडळ म्हणून आसता न्हू बायलांचो वुमन्स रायट थंयसून येयलें. कोणाचें येयलें घोवाचें तिका लेटर. सो ती सांगपाक लागली
हांवें म्हणलें बरें बरें आतां कितें जाता तें देव करतलो न्हू. तिणें ऑलरेडी स्क्रिप्चर म्हणून ती तयार जाल्या घोट जाल्यार ती भिवूंक ना. ती देवाचे सगळे फाटी येताली आनी ती गेली. आनी तिका हांवूय तिच्या वांगडा गेल्ली. हांवें पयलीं सगळीं नांवां कोणूच थंय चडशी एकलीच बायल कॅथलीक आसली आनी सगळीं आसली. हांवें तिका सांगलें तुका जेजूचें प्रवचन करपाची गरज ना. कितें आमकां जेजूचें खंयसरूय कोणूय आयकची ना न्हू. तूं तुजी घोवायकी सांग जेजू कडेन तूं कित्याक गेल्ली आनी तुज्या जिवितांत कितें जालें तितलेंच तूं सांग तांकां थंयसर. हांव शुअर जाणा तुजो घोव येस जेजूचेच टॉपीक काडटलो आनी झगडटलो आनी पयलींच्या आपणीन कितें करतालो तो केन्नाच सांगचो ना. सो तिणी कितें केलें घोवायकी सांगली. आपूण जेन्ना जेजू मेळच्या पयलीं 3 फारां ती जीव दिवपाक गेली. एकदां ती दोंगराचेर गेली, गोरवांक घेवन गेल्ली, साडी सोडली आनी काजीक घातली. घालपाक वसा एका आज बडी येयलो म्हणजे एक दादलो येयलो म्हातारो कितें कोत्ता तूं बाय साडी न्हेस आनी तिका घरा पायली. आनी एकल्या तशीच आनी एकदां गेली म्हणटा भुरग्यांक घेतली. आतां दर्याचेर आपूण दर्यान वचोन जीव दितली. लोक वचात सर म्हणटा आपूण रावली. 50 रुपया त्या टायमाचेर आसले. ते भुरग्यांक खावयले बरें. आतां आपूण दर्यान वचोन जीव दिले भुरग्यांक घेतले. आनी थंय एक हॉटेलकार आसलो तेणी तिका पयलो म्हणजे देव तिचो पयलींच्यानूच मोग करतालो. सो तेंच्यांनी तिका पयली आनी तिका आफोवन हाडली. तूं कित्याक येयल्या हांगा. ती आपणाचो घोव येतलो म्हणून सांगताले तांकां. ती हॉटेल बंद करीसर रावली. पूण ती हॉटेल बंद करिना. हे बायलेक पळयता हिजो घोव केन्ना येतलो काय म्हणून. मागीर तिका आफयलें, तिका जेवण दिलें आनी तिणें मागीर सांगलें आमी जीव मागीर सांगचेच पडलें न्हू. मागीर तिका सांगलें तूं कोणाची तुजी सोयरी आसा कोण तिंगेर व्हरोन तिका पायलें. तिच्या घोवाची दुसरी आवय आसली थंयसर रावलें. आनी मागीर म्हणटा आपूण थोड्या दिसांनी येयली. ती तेणी स्टोरी सांगली. घोवागेर परत येयली. कामाक वचोंक लागली. कामाक वचोन ती सासूमाय सगळे केस मुत्ताली बित्ताली सगळी अशी करून आपणाक अशी कोत्ता म्हणून तें तिणी सांगलें ही घोवायकी. पूण आपूण जेजू कडेन येयली. आपले मतीकूच शांती जीव दिवपाचें आनीक आपणाक हें सांगना. जेजूचें उतर आयकून आपणाक हें जालें आनी तो म्हणल्यार लिफ्ट घेवन वयता. सो ते म्हणलें कामाक सगळे भुरग्यांचें काम भुरग्यांक स्कुलान घालून लेट जाता आनी कामाक टायमिंगाक पावोंक जाय. कोणाची लिफ्ट घेवन वयताले. ती थंय आसली. ती तेज्या फावरान उलोवंक लागली. ती म्हणटाली तूं लिफ्टीचें उलोवं नाका. आमी बायलो आसा आमकांय जाणा आमकांय घर आसा. आमी केन्ना केन्ना लिफ्टी घेवन येता. कित्याक येता तें आमकां खबर आसा. आमी कामाक आसा हांगा लोकांचें. आमचें व्हड न्हू केन्नाय यो केन्नाय वच. तें तिका सांगलें. आनी तूं आतां कितें करूंक सोदता. तूं कितें करूंक सोदता हिका आतां. तर तो म्हणलो आतां आपूण व्हरता. कांय जायना न्हू. तो कितें सांगतलो आनी. भुरगीं कितल्यान शिकता ताका खबर ना. भुरग्यांक कितलीं वर्सां ताका खबर ना. सो केस कोणाच्या फावरान भायलेच्या फावरान. कित्याक जेजूचो फावर आसलो न्हू. तेन्ना तेणी ताका आपूण व्हरता म्हणून सांगलें. आनी अर्द खोस भुरग्यांचो आनी घराचो खोस आपूण ताका दिता म्हणून. आनी जायतीं वर्सां तेंच्यांनी तशें जालें. पूण ताका घरा वचोन कितें रोखडेंच सगळें बरें जालें अशें न्हू. आं घरा गेलें म्हणून आमी चिंत्ता कितें आतां घरा गेलें बरें जालें ना. ताका मारतालो न्हू गो. ताका हांवें एक स्क्रिप्चर दिल्ली देवाचें उतर दिल्लें. आयजाया 54:17 हें उतर ताका घेवन वच सांगलेलें वांगडा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीजस. थँक यू लॉर्ड. आयजाया 54:17 तुज्या हाड घडलेलें कसलेंच हत्यार केन्नाच यश मेळचें ना. तुजेर आरोप करून नितीच्या कोणें जोर आपलो ताळो उबारलो तुका ओगो करतलो. सर्वेस्वराज सेवकाचें दायज तें दोळ्याच्या नितीवणपणाचें तें जोयत ताका दिता. तोच हांवूच उलयता तो सर्वेस्वर.
कितें म्हणटा तो, तुजे हाड कसलेंच म्हणजे केन्नाच यश मेळचें ना हत्याराक, कसलेंच हत्यार कितें तुका मारूंक येता न्हू तें हत्यार तुका यश मेळचें ना. हें ताका म्हणपाक दिलें इंग्लिशीन, नो वेपन कॅन प्रॉस्पर एगेन्स्ट मी, शाल प्रॉस्पर एगेन्स्ट मी. सो तें ताका हांवें दिल्लें. आनी खरें न्हू, आतां कितलीं तरी वर्सां, म्हाका दिसता 20-18 वर्सां तरी जातलीं ती एकठांय आसा. ताका तेणी वचोन हात मारूंक ना, पूण घाई म्हणजे तो कितें कितें म्हणटालो ताका मागण्यांक बीन वयता म्हणून म्हणटालो, कितें म्हणटालो, आमच्या बापा सर्गीच्या हालेलुयाक वयता ते म्हणटाले, आगो बरें जालें मुगो, तूं मागण्यो करता न्हू, हालेलुया वखाणी करता देवाक, तूं देवाक वखाणी कर, तो म्हणटा. खूब त्रास जाले ताका. ती सासूमाय आसली न्हू, बेश्टेच पयशाची चोरी बीन घालताली. अशें तें फाटल्यान आसलें, पूण बेश्टेच म्हाजे अमके पयशे चोरले, देवाक आर्गां दी चोरले म्हणटाले पळयतात. सोत तें एकदां तरी उगडापे जाता न्हू, जायना, बेश्टेच कोणी फकाणां कितें घातलें म्हणून जाता तें सोत तें उगडापे जाता न्हू. सो ताका हांवें सांगलें, तशें तूं म्हणूं नाका कांय. जाता जाता तिजी सासूमाय पिडेज पडली हातुनाचेर, कांय जायना, मुत्ता सगळें आत्ता. हो चान्स न्हू आमकां आशिर्वाद घेवपाचें, बरेंपण घेवपाचें, हो चान्स न्हू. सेवा कर तेजी. ती करतालें, तेजे हातुना धुतालें, इतलें करून तिका त्रास करून सुद्दां न्हू तेजी ती हातुना धुवप, ताका भरोवप, ती भरयतना तिका अशी पळयताली म्हणजे आपणें कितें केलें आनी हें आपणाची सेवा करता. आनी ती मेल्या उपरांत तरी मातशें आसलें, पूण आतां जायते कितल्या वर्सांनी बरी बी जी देवान जोडल्या ती मनशान तोडूंक जायना, ती तेंची एकठांय सारकी. आनी जें कितें घोवान तेजे इतलीं वर्सां एकठांय केलेले पयशे सगळे तेच्या बायलेच्या नांवार केले तेणी. कितल्या वर्सांनी बायलेक तो पातया नासलो, बायलेक तेणी फाटल्या वाटेन दवरलेले हाडून सुद्दां, आनी त्या घरान तो फुडल्यान आपूण रावतालो, ताका एंट्री दिनासलो. पूण तेणी इतलीं वर्सां पासियेंसान कितें म्हणटा तें म्हणून तेणी काडले दीस. ताका आतां सगळें घर बांदून आख्ख्या घरान तें रावता, आख्ख्या घरान ताका एंट्री जाता. कितल्या वर्सांनी तें वाजोवंक ना, तो कितें म्हणटा म्हणून ताका सोडूंक ना. ताका कामाक जरी वयताले ताका जेवण धरून ते वयताले. तो जीव जाल्यार ना, आपूण आपणाचें काम आपूण करता म्हणटाले, जेवण धरून. आनी आतां इतल्या वर्सांनी सगळे जे बँकीन तेजें कितें कितें आसलें सगळें तेज्या बँकीन ट्रान्सफर केलें. आनी तेंचें कितें तरी हें आसलें, तांकां कितें तरी येणाळें आसलें की प्लेसीर, तेणी तांकां तो बरो ना न्हू, बरो नासलो. आतां बरो जालो तो, तेणी खूब सेवा केली तेजी. आतां ते म्हणटा पयलीं कितें करताले, मातसो कितें जाल्यार एम्बुलन्सांक आपयताले. कित्याक देवाचें उतर आसलें जे कडेन पयलीं, पूण मोदी ब्रेक जालो. कंटिन्यू आसूंक जाय देवाचें उतर. परस तें ऑनलायन येवपाक लागलें. आतां कॉन्फरन्स कॉलाचेर आतां ते शिकले. आतां ते एम्बुलन्सांक बीन आपयना, आतां ते जेजूक कॉल करता, देवाक कॉल करता. घोव पडलो ते दिसा ते देवाक कॉल करता, तुज्या घायानीच तो बरो जाला. हा एक स्क्रिप्चर घेता म्हणटा तो बरो जाता, न्हिदता आनी उठ्ठा आनी बरो जाता. आनी म्हणटा दुरागिऱ्या नाका म्हणटा तो, आपूण जालो बरो. गोव्यान पडलो 2 ना 3 ना जालें, पूण तें आतां म्हणटा आपूण देवाचें उतर घेवन हें करता. आनी खूब वर्सांनी हे काजारी जिवितान हे फ्रॉड फूड हे कितें बी तेणी घातलें, ती फळां तेंच्या काजारी जिवितान दिश्टी पडटा. आतां सगळें बरेंपण तें कितें पळय तांकां येणावर येवपाची आसली, तो बरो हें तें खंय वयतालो थंयसर तेणी तांकां सांगलां म्हाजी बायल आसा सो तुमी सगळें तें दिवपाक जाय, जें म्हाका दितालें तें ताका दिया म्हूण सांगलां. पयलीं तो बायलूय म्हणिनासलो आपणाची, एक चेडूं हाडून दवरलेलें लग्न जाता म्हणून सगळ्यांक सांगतालो तो, आपूण ह्या चेडवा कडेन लग्न जाता. सगळ्यांक सांगतालो आपणाक सोयरी कोती पळोवया, लग्न जाता बायल आसतना. पूण जशें एकलेच ते थीर रावले, घोव रावंक ना, पूण बायल रावली. देवान जोडला तें मनशान तोडूंक जायना. त्या उतराचेर जेन्ना ती थीर रावली तेंच उतर तिच्या जिवितान घडोवन येयलें. तांकां तोडूंक कोणूच खंयच्याच मनशान तांकां सांगना. वचोंक ना, गेली ती एडवोकेटा कडेन गेली, महिला मंडळा सगळ्या मनशा कडेन गेली. सो देवाचें उतर सदांच आनी सदांच तेंकतले. देवाचें उतर कितें म्हणून आमी जियेता न्हू,
तेच आमच्या जिवितान घडटले. कित्याक प्रॉवर्ब्स 18:20 आमी म्हणटा न्हू, जिबेर आमचे पदवी आसा सगळी. जें कितें हांव उलयतां तेंच म्हज्या जिवितान हांव पळयतली. आनी त्या उतराचो परिणाम म्हाका मानून घेवंक जाय. बरो वो वायट हो परिणाम हांवें मानून घेवपाक जावो. सो आमकां जायत्यो अश्यो आसा, जायत्यो अश्यो केसीस आसा. पूण आमी जेन्ना वखाणटा तेन्ना असले आमच्या जिवीत ती वखाणी करताली देवाची. सॉंग्स मदीं मदीं करता अजुनी ती आपल्या कित्याक सॉंग्सानूच हें करता. सो जेन्ना आमी वखाणटा तेन्ना आमच्या जिवितान हें सगळें दिश्टी पडटा. आमकां वखाणी करूंक जाय, आर्गां दिवंक जाय, देवाच्या उतराचेर थीर रावंक जाय. म्हाका उडास येता, म्हाजी एकदां न्हू आरमारीची चावी सांडली. मेळना, हांव कोणाक सांगिना सांडली म्हणून. आनी आमी एकदां डिसिजन घेतलेलें एका फॅन्स दिवपाक, एका प्रेयर सर्विसीका. आनी तेजे एडवान्स दिवपाक जाय आसले. आनी तें कोणाक सांगलें, तिचो फोन येता. पूण तिका सांगिना हांव म्हाजी चावी सांडल्या म्हणून. कित्याक आरमारीन पयशे आसले म्हजे त्या टायमाचेर. हांव चडशी बँकेन बीन, आनी बँकेचे बुकूय आरमारीन आसले. आनी म्हाका आतां दिवपाक जायना. सो बा म्हणूंक लागलो, आतां आमी आरमारचे लॉक कोणाकूय हाडून तोडया. हांवें म्हणलें नाका, हांव जाणा चावी म्हाजी मेळटलीच. देवान बरयलेलें आसा बायबलान, मार्क 4:26, सांडलेली वस्त मेळटलीच, लिपोवन नासलेले उगडापे जातले. हांव तें म्हणीच रावली, जेजू सांडलेली वस्त मेळटली सांगलां न्हू. आनी आर्गां दिवपाक लागली. आनी तिका कळ्ळें आतां कितें तरी जालां. ते कोणाक एडवान्स हें दिवंक जाय तें तिणी काडलें आनी एडवान्स दिले. आनी 22 दिसांनी हांव सदांच न्हू म्हाजो त्या टायमाचेर सदांच म्हाजें पर्सनल प्रेयर आसलें आनी सदांच हांव बायबल वाचताली. 22 दिसांनी उठ जाल्यार बायबल वाचतानाच बायबलांसून चावी पडली. एक्चुली हांव सदांच बायबल वाचतां, बायबलांसून आरमारीची चावी पडली. मागीर हांवें दिलें. कित्याक आमी एकदां उचामळ जाता न्हू. ना आतां ती आरमार जर हांवें फोल्डर दुसरे लॉक सगळें खूब खर्चूय येतलो आसलो आनी हें जातलें आसलें. आनी बेश्टी आरमार एकदां येता मागीर मोडटा दुसरें लॉक लायलें म्हणटकूच. पूण जशी आमी देवाच्या उतराचेर थीर रावली, घट रावली, कितें जालें, आरमारीची चावी मेवली न्हू. तशेंच आमचे जेन्ना कितें वस्तू सांडटा तेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर घट रावंक जाय. देवान सांगलां सांडलेली वस्त मेळटलीच, लिपोवन आसलेले सगळे उगडापे जातलेच. सो आमी ते थीर रावपाक जाय आनी खरेंच मेळटा. एकदां आमी बिचार गेली, म्हजी मामी आनी आमी सगळीं बिचार गेली. आनी ती विसरली, ती नाता खारें उदीक. ते कितें केलें तिणी, वेड काडली, विसरली न्हू, दर्याचेर काडली आनी वेड काडपाक लागली. इतले बारीक मसूद ते मातयेन पडली. मेळटली आतां? कोणाक दिसता मेळटली खंयी? आं, मातयेन इतली रेंव आसा, रेंव मातयेन रेंव ते रेंवेन पडली दर्याचेर. आनी आमी सोदता म्हणटाय सांडलेली वस्त मेळटलीच. कशीच आतां काळोख जालो सोदपाक, कोडी येयली ती सोदता. पूण जेजू सांडलेली वस्त मेळटली म्हूण सांगलां न्हू. त्या जाग्यार सोदलें, त्याच जाग्यार वच जाल्यार ती मसूद मेवळी. इतल्या बारीक सारकी कशी मेवळी? जेजून हें केलें न्हू. दर्यार कोणाची वस्त कितली जाणां सांगता, आनी इतलीशी म्हजी येदी व्हडली मोदी मेळोंक ना कोण सांगता. आनी मसूद कितें आसता, धाकटुली न्हू. सो देवाच्या उतराचेर आमी थीर रावन देवाक वखाणी करूंक सगळें जाता. हें सगळें घडोवन येता. हे प्रॉब्लमां सुद्दां आमची देवाच्या उतराचेरूच हें जाता.
हें आमी कित्याक सांगता जाता म्हणून आमी पळयलां न्हू सगळें हें बरेंपण स्वता आमच्या जिवितान घडलां हें. इवन कितले जाण सोरेखार सोरे पियेताले, आमी जेजूचें रगत म्हणटा ते पियेताले, कितले देवाच्या उतराचेर तेंकां आमी पळयलां, तेंचें जिवीत मेवलां तेंकां. हे उस्क्या खोतीचें मागणें म्हणटा न्हू आमी. हांव जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड सैतानाक दुयेंसाक सैतानाक दुयेंसाक रागाक पिडेक रोगाक सामटेपणाक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना म्हणटा न्हू. हें उतर हें आख्खें मागणें म्हाका खबर आसा. हांव न्हू मामागेर रावपाक गेल्ली आनी म्हाका खबर ना ती भयण, आतां हांव देवाच्या उतरान आसा म्हणून थंयच शेजाराक खबर आसली. ती येताली केन्ना केन्ना मेळो. एक भयण आसली ती येताली आनी ती म्हणटा आपूण सकाळ फुडें जेजूक सांगलें. तें येता आनी म्हाका केन्नाच मेळना, म्हाका सगळें सांगता. आनी आयज आपूण तें निमित्त करून येयल्लें, ताका घरानसून चडशें भायर सरोंक मेळनासलें. बूथ आसलें न्हू टॅलिफोन, तितून ते कॉयन घालून फोन करपाक वयता म्हणून कोणाक. तेन्ना हांव मेळ्ळी ताका. तें म्हाका सांगपाक लागली म्हजो घोव खूब पियेता. आनी त्या टायमाचेर हांवें एक पेज आसली, तुका पेज दिवंक ना, तसली पेज आसली उस्क्या खोतीच्या मागण्याची. आनी हांवें ती थंयसर झेरॉक्स मारपाक येयल्ली आनी वाटपाकूच येयली कोणा कोणाक. हांवें ताका कितें सांगलें, पळय हांव सांजचें म्हाका कोणाचो थंय रिक्वेस्ट आसलो एके भयणीचो, थंय वयतली बाजारान, तेन्ना हांव ते झेरॉक्स मारून हाडटा आनी तुका ती पेज दिता. आनी ताका 2-3 टेस्टिमनी सांगल्यो हें देवाचें उतर कशें वर्क जाता, कशें काम करता तें. कित्याक गोवायकी सांगल्या शिवाय कोणूच स्वत मानचो ना. म्हणजे कितें तरी प्रूफ जाय न्हू आमकां. कशें आतां कितें तरी नेवे वस्तू हाडल्यो जाल्यार आमकां प्रूफ जाय न्हू, कोणी यूज केल्ले. आमी डायरेक्ट यूज करतली ना न्हू. अमक्यागेर अहें यूज केलां तहें यूज केलां म्हणून आमी मागीर तें कर. तशेंच आमकां एक प्रूफ कितें तरी एविडन्स कितें तरी आमकां जाय न्हू सांगपाक. सो आमी ताका घोवायकी सांगून आनी सांजचें ती 2-3 फारां ते पेजीक लागून येयले. जेन्ना तेणी ती पेज घेतली, जॉयंट फॅमिली रुमान, ते म्हणटा आपूण लॉक करताली, घोव म्हणटा सांजचो वयतालो, आपूण ते उस्क्या खोतीचे मागणें अशें म्हणटाली घोवाक सकाळीं उठून फातोडीचेर तें मागणें तें नांव घेवन. आनी जेन्ना आमी रोखडीच म्हाका दिसता 15 दीस 22 दीस पयलीं आमी म्हयनो जावंक नासलो मागीर गेली परत. आनी तें परत मेळपाक येयलें. ते म्हणूंक लागले आपणाचो 90% घोव बरो आसा. ताका मारतालो न्हू, सोरो पिवन घोव मारतालो, ते सगळे 90% आपणाचो घोव बरो आसा. कित्याक ते उतरान हें उतर जिवें आसा. आमकां ते दिसा ब्रदर शिकयतालो न्हू, दोनूय वाटेन पारलेले तलवारी पासो रोमता. काल भयणूय सांगताली किचनान सुरी दोनूय वाटेन आसल्यार दोनूय वाटेन लागता न्हू. हें उतर सारकें जिवें सोडसोडीत दोनूय वाटेनीच रोमता आनी दोनूय वाटेनी पाजलेले तलवारी पासत ते. हें उतर तें उतर तेणी जेन्ना मुटलें तेन्ना तेज्या घोवाक सुटका मेवली. सो हें देवाचें उतर वायट बूक आसा आमचो. जेजू स्वामी, जिजस क्रायस्ट इज अ लॉर्ड, इंग्लिशीनूय आसा, कन्नडान आसा, मराठीन आसा, हिंदीन आसा. यूट्यूबाचेर हेजे वचोन आमी बुकलेट टायप करूं येता. JCLM बुकलेट कोंकणी जाय जाल्यार कोंकणी, मराठी, हिंदी. आनी ते पयलेच पेजीत उस्क्या खोती बसत मागणें कन्सर्निंग वरी एंड फियर, चिंता आनी भिती साठी मराठीन आसा. सो आमी ते वचोन आमच्या कोणाचे मोगाचे कोण आसा तेंचे घेवन ते मागणें आमी म्हणूं येता कंटिन्युअसली. आमी पळोवपाक जाय जितल्यो मिलाग्री घडटा त्या मागण्यांनी. आमी ते पयलींच मागणी आमी दितालीं सगळ्यांक, अजुनूय आमी दिता, पूण तेन्ना पासून जायत्यो मिलाग्री घडल्या. आतां जर आमकां एक्सक्यूज आसा मोबायलाचेर म्हणटा आमकां टॉक मेळना, यूट्यूब मेळना, रेंज मेळना, हें मेळना. सो आमी तो वायट बूक कॅरी करपाचो, मोबायलाचेरूय आमी डावनलोड करून खंयच्याय टायमार मोबायलाचेर आमी म्हणूं शकता, ते वाचूं शकता, बायहार्ट करूं शकता. आमी ते देवाचें उतर तें स्टडी करूंक जाय, बायहार्ट करूंक जाय. तें आमकां जेन्ना गरज आसा त्या टायमाचेर आमकां तें फायद्याक पडटलें. ताका लागून आमी जाता तितलें तें वायट बूक हो देवाचें उतर आसा भासावणेचें, तो आमी घेवया सगळीं जाणां. आनी एक टेस्टिमनी, एके भयणीचो घोव
खूब असोच सोरो पियेतालो, कामाक वचनासलो चडसो सोरो पिवन रावतालो. ते भयणीक एका भावान बूक दिलो, तोच उस्क्या खोदीचें मागणें. तिका सांगलें सकाळचे 10 फारां, दनपारां 10 फारां, सांजचे 10 टायम्स आनी रातचे. ती म्हणूंक लागली त्या दिसा तिचो घोव जायतोच पिवन येयलो, खूब पिवन येयलो आनी सारको हें करपाक लागलो आनी तेन्ना मारपाक बी लागलो. तेन्ना तिणी त्या भावाक, जे भावान ताका मागणें दिल्लें, त्या भावाक विचारलें तुवें कसलें मागणें दिलां? हो घोव म्हजो जायतोच पिवन येयला आयज. तेणी म्हटलें बरी खबर. कितल्या फारां तुवें देवाचें उतर म्हटलें तें 60 फारां. आतां आनीक 20 फारां म्हण आनी पळय. कित्याक देंवचार उचामळ जालो, तो ताका वयचो पडलो, ती कूड सांडून वयची पडली म्हणून तो आनीक हें केलो. कित्याक ती कितें करतली, आनीक जर तो पिवन येयलो जाल्यार ती सोडून दितलें न्हू देवाचें उतर. पूण त्या भावान ताका सांगलें आनीक फोर्सान तूं देवाचें उतर म्हूण. हें आनी जेन्ना तिणी आनीक त्या दिसा म्हटलें, त्या दिसा घोवान तिच्या सोरो पिवंक ना आनी 12 वर्सांनी तिच्या घोवान सोरो सोडलो. 12 वर्सांनी आजुनूय तो सोरो पियना. बरो आसा आनी बरो कामाक बीन वयता आतां. म्हणजे कसलें काम करता बारीक बारीक पूण वयता. कित्याक हें देवाचें उतर जिवे आनी सोडसोडीत आनी देवाचें उतर देवाचो आत्मो आनी देवाचें जिवीत. जेन्ना आमी हें देवाचें उतर फोर्सान देवाचें उतर उलयता तेन्ना आमच्या जिवितान वा दुसऱ्याच्या जिवितान देवाचें जिवीत आनी देवाचो आत्मो वयता आनी सगळ्या दुयेंस पिडांतली, सगळ्या वायट सोऱ्यांतली सुटका दिता. तें आमी जाणा जावंक जाय. हेका लागून आमी हें देवाचें उतर शिकोवंक जाय. तेका लागून एक आमी गोवायकी आयकूंक जाय. आमी कितें म्हणटा गोवायकी आसूं ते टेस्टिमनी बसून आमकां एक जिवीत मेळटा. आमकां कळटा आमी कितें करूंक जाय फुडें. हे गोवायकी वचून आमी हे गोवायकी म्हणून आमी आमच्या जिवितान कितलें बरेंपण हाडूं शकता हें आमी तेका लागून आमी गोवायकी आयकुंकूच जाय. एक आमकां एविडन्स, एक आमकां आनीक आमच्या भावार्थाक वाडोवपाक एक सपोर्ट मेळटा. आमकां भावार्थ वाडटा देवाचें उतरूच आयकून. टेस्टिमनीन जें देवाचें उतर आसता तेंच देवाचें उतर आयकून आमचो भावार्थ वाडटा. तेका लागून आमी हें देवाचें उतर सोडूंक दिवपाक जायना. आमी रोखडेंच कामां जायना आमची, आमी देवाचें उतर सोडून दिलें न्हू. कितें म्हणटा कामूच जायना, कित्याक हें देवाचें उतर म्हणुया न्हू. एका ब्रदरीक न्हू आमचो मामीचो भयणीचो चेडो आसलो. तो ल्हान 11-12 वर्सांचो आसलो. ड्रग्स सोरो पियेतालो आनी तो मारतालो तिका पयशे जाय म्हणून. सरपळी एकदां चोरून येयली. जायतें अशें जातालें तेच्या जिवितांत. तेन्ना ती देवाच्या उतरान हांवें एका जाग्याचेर एकलो हिंदू बावत आसलो, तो सोरो पियेतालो, गटारांनी पडटालो. ही टेस्टिमनी तेजी. गटारांनी पडटालो, तेका हाडून कोणी तरी तेंचे आमचे पयलीं न्यू क्रिएशनाचें एक घर आसलें, पयलीं न्यू क्रिएशन मेळच्या पयलीं त्या घरान तेका हाडून कोणी तरी फादरीन तेका दवरलेलो असो पडटा म्हणून. त्या कोण पळयना म्हणून. आनी तो हाडून तेका थोडीच जालो आनी तेणी कितें केलें, अशी लोखणाची गील आसली ती कातरली, कशी कातरली कितें कोणाक खबर ना. आनी पावलो म्हणून हेंच्यांनी कोणाकूच सांगूंक ना. हे मागणें करपाक लागले, आर्गां दिवपाक लागले, तो परतो येता म्हणून. आनी ब्रदरीन तेका परतो येयलो म्हणटकूच तेका फक्त वेंग मारा, मोग दिया, आमी तुका खूब मिस केलो. कित्याक गेलो, कसो गेलो तें आमकां विचारपाक तें पास न्हू. फुडें पळोवंक जाय आमी आतां. कित्याक गेलो तो आमी कित्याक पडला, आतां फुडें आमी कशें तेका जिवी दितले ते ब्रदरीन सांगलें. आनी सांज जाता म्हणसर तो एक फुलाची लांकडी बिचार भोंवून येयलो. तो परत येयलो कित्याक मागण्यांनी. आनी जेन्ना तो परत येयलो तेन्ना तेका सगळ्यांनी हांव तुजो चड मोग करता, हांव तुजो चड मोग करता. ते भुरगे आसले, ब्रदरीन सांगलें आमी तुका सगळे मिस करताले, आमी तुका म्हणजे तुका सोदताले आमी आमच्या जिवितान, तूं हें आसा म्हणून.
ना म्हणून आनी बँक मारली आनी ताका सगळ्यांनी हें केलें तें ताका मोग हो तेणी सोडून वचोंक ना हो मोग ताका म्हणजे तो तांकां तो आनीक तांकां केन्नाच सोडून वचोंक ना आनीक न्हू केन्नाच सोडून वचोंक ना थंयच रावलो आनी इन्चार्ज जालो लोकांक ते खंय भाव आसले तांकां पळोवपाक ताका इन्चार्ज जालो तो कशें जालें हें देवाच्या उतरान तेज्या मागीर बापायन येवन तेजी ग्रील बीन घातली मागीर तो बापायचे बिजनेस आसले ते सांबाळूंक लागलो आनी तेणी घोवायकी दिली ती घोवायकी आयकून हे आमी भयणीक एक नंबर दिलो ते एका भावाक आमी मेळोंक गेली तो भावान ताका बरें सांगलें हे मागणें दिलें आं ते उस्क्या खुदीचें मागणें दिलें आनी लूक 4:18 सर्वेस्वराचो आत्मो तेजेर आसा तेज्या बाबाचेर आसा देवान तांकां अभिशेक केला आपल्या मोगान भरल्या आनी सगळ्या सोऱ्यांतली आनी सगळ्या वायटांतली सुटका दिल्या हें ताका म्हणपाक लायलें आनी ती भयण सांगलें आतां आमच्या जिवितान सोडटी देंवती येताच न्हू कोण ना कोण कितें म्हणटा आनी आमी सोडटा न्हू तिका तेणी पयलींच सांगलें जेन्ना आमी गाडी चलयता वो आमी बसीन बसता तेन्ना आमी चोडटेर वयता तेन्ना बस थारता गाडी चलयता थारता चोडटेचेर देंवतेचेर स्पीड ब्रेकाचेर ना न्हू थाराना तशेंच आमी मागणें करतना आमकां असल्यो चोडट्यो देंवत्यो सगळ्यो येतल्योच कोण कितें म्हणटलो कोण आनीक आड येतलो सगळें जातालें पूण आमी जशी गाडयेची आमी चोडटेर पावली म्हणटकूच कितें करता रेस करता न्हू रेस करता बस पासून आवाज येता घुर 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 म्हणजे रेस चलयता तशीच आमी ते भयणी भाशेन ते 12 वर्सां सोरो सोडला तेजेर सोरो पियालो म्हणटकीर आनीक मागणें म्हणपाक स्टार्ट केलें न्हू तशेंच आमी मागणें करतना सोडून दिवपाक जायना तिका सांगलें सोडून दिवंक जायना आमी मनीस रावपाक जाय मागणें चोडटी पासून येवली देंवती पासून येवली जड चड सोरो पियालो जड चड वायट दिसती पडलें चड उलोवंक जाय स्क्रिप्चर तेन्ना तिणी तिका ती सकाळीं उठून 5 सकाळीं फुडें उठ्ठाली एक तिणी व्हडलें एक माळ केल्ली 5 वरां ती मागणें सर्वेस्वराचो आत्मो तें नांव घेताली तेचेर आसा देवान तिका अभिशेक केला आपल्या मोगान भरला आनी सगळ्या सोऱ्यांतले सगळ्या वायटांतली ताका सुटका दिल्या हें तें म्हणटाली तरी जावंक ना तिका चोडटी येताली तिचो चेडो स्वताच ताका दुसरो चेडो म्हणटालो कितें तूं भटजी खंय सकाळीं फुडें उठ्ठा आनी हें पाट्यार खंय बसता आनी म्हणटा घरान सगळे देराचे सगळीं जाणां तिका त्रास जाताले पूण तिणी सोडून दिवंक ना तिका पयलींच सांगलें न्हू सोडून दिवंक जायना म्हणून तिणी सोडून दिवंक ना तिणी जाता जाता न्हू आमी ताका थंयसर त्या भुरग्यांक रावता थंयसर दवरलो पूण ताका वाज येवंक लागलो तो पळोवन लागीं आसलें दोंगरा वचून तो घरा पावलो आनी आपल्या आवयक मारतलोच आपणाक थंय दवरला म्हणून मागीर आमी कितें केलें तिका आमगेर हाडून दवरलें 2 दीन अशें पावलो मागीर तो राग निवाळो न्हू मागीर सांगूंक लागलो त्या टायमार तूं म्हाका मेवलें हांव तुका मारतलोच आसलो म्हणून पूण देव जाणा न्हू कितें करूंक जाय देवाचे आत्मे ऑलरेडी देवाचे एंजल देवाचे दूत आसा न्हू ते आसात आमचे कोणाचे उजरीत वचोन ताका हेल्प करता सो तिका हाडलें आमी आनी तिका सांगलें तेणी आनी थोड्या दिसांनी तेजेर फक्त बेश्टीच एका चेडवाक लिफ्ट दिली तेणी चेडवाक गाडयेर बसयलें म्हणून त्या चेडवान तेचेर केस घातली पुलिशेन आनी तो 18 वर्सां जावंक ना म्हणून ताका पुलिशेन धरूंक ना ताका एक एका घरान धरलें आनी ती वयताली आनी ती आपणाचे मागणें तरी तिणी सोडूंक ना तिणी मागणें म्हणपाचें सोडूंक ना तें 5 उठोन स्क्रिप्चर म्हणपाचें सोडूंक ना उस्क्या खोतीचें मागणें तेजें नांव घेवन म्हणपाचें सोडूंक ना एक पिक्चर काडून तें आर्गां दिवपाचें सोडूंक ना सगळें तिचें चालूच आसलें इतलें पासून जायना आनी ती मेळोंक वयताली तेन्ना तो सांगतालो आपणाक खूब चान्स आसा पळोवपाक पूण म्हाका पळोवंक जायना कित्याक हेजें स्क्रिप्चर ही देवाचें उतर म्हणटाली न्हू ताका पळोवपाक चान्स मेळना इवन थंय म्हणटा सिगरेटी पिवन वळटा जाल्यार ते पासून ओळपाक ते भांगरचे पोटले पूण म्हाका जायना तें ओळपाक म्हाका जायना आनी आमी त्या दिसांनी वाचतालीं पेपराचेर कितलीं भुरगीं पळोवलीं कितले भुरगे पळयता ते सगळे त्या स्कुलानसून पूण आपणाक जायना म्हणटालो पळोवपाक तो कित्याक तेची आवय मागणें आनी एक पॉयंट तेणी म्हटलेलें देवाक आर्गां आवय आसा म्हणून आवय एक
झाडाचें मून आमी पळयता न्हू, झाडाच्या मुनांक कितले पडटा, झाडाचें मून फाटें कशें जाता, लोकलोगीत जाता न्हू, बरीं फळां जाता न्हू, झाडाचें जायना. झाडाच्या मुनांक जर बरें सारें मेळत जाल्यार झाड कशें जाता, बरें जाता न्हू, बरी फ्रूट दिता न्हू. तशी एक आवय भुरग्यां हे मून झाडाचें आनी हे फाटें भुरगे, मुनांकूच जर बरें सारें मेळत जाल्यार भुरगीं बरीं जाता, तें तिका सांगलेलें. आनी खरेंच थोड्या दिसांनी ताका घरा येवन तो बरो एक कामाक लागलो, एक वकालूय केली, देवा कारगा बरो जालो आवयच्या मागण्यांक आनी देवाचें उतर. सो आमी कितलेय प्रॉब्लम येवं, जरी आमी हे देवाचें उतर उलयता, कितलेय आमकां त्रास कोश लोक येवं, ते आवय भाशेन आमी सोडून दिवच्यो न्हू. हे देवाचें उतर आमी उलयत रावया. कितल्यो चडट्यो देंवत्यो स्पिकर हे स्पीड ब्रेकर ह्यो आमी आमची रीज सोडयता न्हू, तशीच आमी देवाचें उतर आनीक उलोवया. कित्याक आमी पयलींच देंवचारान आमकां गुलाम केल्ली न्हू. आमी आदोमाच्या पातकाक लागून आमी आमच्या भितर पातक लेगलेले आनी आमी तो कितें सांगता तें सगळें करतालीं. तो आमकां सोडचो ना. ताका लागून आमी देवाचें उतर उलोवंक जाय. कित्याक आमगेर चड कोश्ट येता, कित्याक कोश्ट येता, एक जर 3 जाणां भयणी आसा, एकल्यान नेकलेस घातला बेश्टो भांगराचो, दुसऱ्यान नेकलेस घातला हाचो सिल्वराचो, चवथ्यान घातला डायमंडाचो. सो चोर कोणाक दवरतलो, तिसऱ्यान डायमंड नेकलेस घातला ताका चोर दवरतलो. कित्याक डायमंडांक चड वॅल्यू आसा न्हू. तशेंच आमकां कित्याक तो त्रास करतलो देंवचार, ताका खबर आसा. आमच्या भुरग्यांक बीन कित्याक ताका खबर आसा ती सगळें ब्लेसींग जातली म्हणून, कोणाक तरी बरेंपण मेळटलें म्हणून ताका खबर आसा, म्हणून तो तेंचे फाटीक लागता. एक मनकुराद आंबो आसा आनी एक खूट आसा बेश्टी, आमी खंयचेर फातर मारतली, मनकुरादाचेर न्हू, कित्याक बरो लागता म्हणून. खुटीचेर कित्याक ती बरी लागना, आंबट लागता. तशेंच जे कोणा कडेन बरेंपण आसा न्हू, तेचेर देवचार फातर मारता. तर ताका लागून आमी सोडून दिवंक जायना देवाचें उतर. बायबल म्हणटा बरें करता तें तूं केन्ना सोडून दिवं नाका. नेमक्या काळाचेर तूं भरपूर लुतलें म्हणटा. जें कितें हें देवाचें काम कितें, देवाचें उतर परगटूंक, हो देवाचें उतर म्हणपाक, दुसऱ्यांक शिकोवपाक, हें बरें काम न्हू. दुसऱ्यांक आदार दिवपाक हें बरें काम न्हू. तूं सोडून दिवं नाका म्हणटा देव. हें बरेंपण जें आमी कितें कोत्ता न्हू, एकामेकाक कितें आमी आदार दिता वो कितें, तें दिवं नाका म्हणटा सोडून. नेमक्या काळाचेर तूं भरपूर लुटतलें, भरपूर तुका मेळटलें. आतां एक आमी माड न्हू, नाल्ल घातलो किल्लात. आमी 5 दिसान रावता न्हू, खूब वर्सां. रोखडेंच मेळटा आमकां नाल्ल दुसरे दिसा ना न्हू. 3-4 खूब म्हयने, 8 म्हयने काय कितले लागता न्हू एक बरो माडाक नाल्ल दिवपाक. पूण आमी 5 दिसान रावता न्हू, आनी आमी ताका 5 दिसान कितेंय घालता, पूण तेजें उदीक कितें गोड न्हू. ताका कितेंय घालिना आमी, आयदनाचें उदीक, खोबराचें उदीक, आनी कितें उदीक, कपडे उमयटा तें उदीक, थोडी टॉयलेट करता, पूण तो माड बरें सारें बरें नाल्ल जाता. आनी तो एकूच नाल्ल घातलो म्हणून एकूच नाल्ल मेळटा आमकां, आं खूब नाल्ल मेळटा. तशेंच आमी कितें एकूच कोत्ता तें आमकां खूब मेळटा न्हू. भरपूर दितलो म्हणटा आनी तो देव दिता. जें कितें आपणें बरोवन दवरलां न्हू, तो आपल्या उतराक विस्वासी आसा. तो करताच आमच्या जिवितान
आमी विस्वासी आसा, आमी पासियेंसान रावता, ते देवाचें उतर कितें सांगता तें पासियेंसान रावता आमी, माड आमकां मेळटलेच नाल म्हणून न्हू, तो वाडासर आमी म्हणटा न्हू, हो माड आमचो आतां जालो बरो म्हणटकूच भरपूर आमकां नाल्ल मेळटले, आमकां गरज ना कोणा कडेन मागपाची, म्हणजे आमकां इतलो विस्वास आसा न्हू. तसो आमकां देवाच्या उतराचेर विस्वास आसा. देवाच्या उतराचेर आमकां विस्वास येवंक जाय जाल्यार देवाच्या उतरा कडेन आमकां सोयरीकोत आसूंक जाय. सदांच आमी देवाचें उतर उलोवपाक जाय. जें कितें बरयलेलें आसा तेंच आमी उलोवंक जाय. आमकां एकदां एकदां संवय जाल्या, संवयीचो गूण कितें पळयता तें उलोवपाचें. बायबलान कितें आहा तें आमी उलयता, पयलें न्हू तेंच उलोवपाचें. कोणाकूय पयलें भायल्यान तेजेच खबरी केल्यो. आमकां न्हू 1 Samuel 16:17 देव जेन्ना दाविदाक राजा करपाचो आसलो, दावीद एक गोवडी राखडी आसलो, गोवडी एका मेंढराक राखतालो, राखणो आसलो तो. आनी तेजे भाव व्हडले बॉडीगार्ड, व्हडले बरे कामाक बीन आसले. आनी सॅम्युएल म्हणून एक त्या गांवांत हे आसलो व्हडलो, आनी तेका देवान पदवी अशी दिल्ली राजा करपाची. आनी सावलू पयलीं तर राजा आसलो. सावलून कितें तरी देवाचें आड केलें म्हूण तेचें सावलूचें राजापण काडपाचें आसलें, आनी त्या जाग्यार दुसरो राजा जावं आसलो. म्हणून देवान ताका सांगलें एका गांवांत वच. त्या गांवांत तो गेलो, हे दाविदाच्या भावाचे सगळ्यांचे तेल मागलें आनी कोणूच न्हू म्हणून सांगलें. तेन्ना तेणी तेज्या बापायक विचारलें, आनी कोण आसा? आपणाचो एक चेडो आसा, पूण तो राखणो रानान, म्हणजे ताका वेल्यू ना. सो तेणी सॅम्युएलान सांगलें ताका दाखय म्हाका म्हणून. आनी तो दाखोवपाक गेलो आनी देवान तेचेर तेल तेणी सॅम्युएलान तेल वतलें तेन्ना ताका एक राजा म्हणून मागलो. त्या टायमाचेर कोण आसलो तो? गोवडी, राखणो, गोवड्या राखण्यांक देवान राजा. आनी थंयसर तो कितें म्हणटा, देव मनशाचे काळीज पळयता, देव भायल्यान मनशाक पळयना, पूण मनीस कोणाक पळयता? भायल्यान पळोवन उलयता न्हू. जायते खेपो आमकां भायल्यान पळोवन देव कितें मनीस कितें कितें म्हणटा, पूण आमी जाणा आमच्या भितर कोण आसा तो. आनी तेका लागून जेजू देवान आमकां वेचून कित्याक काडल्यार भितर पळोवन पळयल्यार भायल्यान पळोवन आमकां देवान वेचून काडूंक ना. कित्याक देव आमचे सदांच मनशाचे काळीज पळयता, काळीज भितरल्यान पळयता मनीस कोण तो. आमी मनीस भायल्यान कोण तो पळयता आनी ताका आमी चूज करता. आमी बसून न्हू, आमी बसून जाल्यार एका गोवळ्याक आमी एका राखण्यांक वेचून काडची ना. आमी बसून आमकां वेचून काडूंक लायल्यार ना. पूण जेजू कितें म्हणटा, जी कोण खालती जाता ताका देव वयर काडटलो. आमी केन्नाय जाल्यार देवाच्या उतराक लागून खालती जावंक जाय, तेन्नाच देव आमकां वयर काडटलो. आमी म्हणटली कित्याक हांव खालती जावं, हांव व्हडलें, हांव धाकटें, म्हाजे कडेन इतलें आसा, हांव कित्याक खालती जावंक न्हू. पूण देव म्हणटा खालती जाता ताकाच आपूण वयर काडटलो. जो कोण आपणाक वखोन घेता, आपणेन पातक केला, वो आपूण खंय तरी चुकला वखोन घेता आनी जेजूशी येता, ताका देव वयर काडटा. ताका आमी दुसऱ्यांक केन्ना हे तो हे तो करता न्हू, ताका देव वयर काडिना. देव जो खालत्या, जी खालती जाता ताका देव वयर काडटलो. आमी जाता तितली न्हू आमी खालतेपणान जिवोंक शिकोवंक जाय.
म्हज्या लायफान म्हाका रोखडो राग येतालो, हांव त्या मनशा कडेन उलयत नासली. म्हाका इतलें कितें म्हटल्यार पुरो म्हाका इतलो राग येतालो सारको, मागीर त्या मनशाक हांव पळयत सुद्दां नासली. पूण देवाच्या उतरान येयली न्हू, खूब चेंजिनेस आपुणूच. हांवें काय करूंक ना, हांवें तें इवन आमकां टी व्ही पळोवपाचो इतलो शॉक, काय करूंक ना टी व्ही सोडपाक. फोर्सान हांव टी व्ही सोडटली, हांव टी व्हीचे प्रोग्राम सोडटली अशें म्हणून आमी केन्नाच करूंक ना. आमी जितली देवाच्या उतरान रिगूंक लागली ते टी व्ही पळोवपाचो पासून याद ना, टायम ना आमकां मेळनासलो, ते सोडली. आतां पयशे जाला म्हाका म्हणटा म्हाजो घोव बीन टी व्ही हाडया, टी व्ही हांव पळोवपाक ना, टी व्ही कोणाक. घोवाचो भावूय म्हाका सांगता टी व्ही हाडया न्हू आमी, जर तूं लग्न जातलें तुजी बायल जर टी व्ही पळयता जाल्यार टी व्ही हाड, म्हाका काय टी व्ही नाका, हांव खंय टी व्ही पळयता. टी व्ही ना, आमचो मोबायल टॉक चालूच आसता. आमी कितेंय गजाल न्हू देवान सांगलां म्हणून आमी आमचे अस्तोकी न्हू कितेंच सोडूंक वचोंक जायना. आमी काम कितें करूंक जाय, देवाच्या उतरान वचोंक जाय. टायम आमचो देवाच्या उतर. तुज्या फाटल्यान न्हू कसली देवाक नाका न्हू. आमचे कडेन कितल्यो संवय आसल्यो, म्हाजे कडेन फाल्स उलोवप, वायट उलोवप, लोकांक श्राप सोडप, म्हणजे ते सगळे आपुणूच गेले. केन्ना केन्ना जाता पूण सोयऱ्यान आनी बॉक्सोलें मागता. वर्क इन प्रोग्रेस आसा, सारकें संपूर्ण जावंक ना, केन्ना केन्ना मिस्टेकी जाता, संपूर्ण आजून जावंक ना, पूण जेजू वरवीं संपूर्ण जाता. जेजू हांतो भितर तो करता, म्हाज्यो चुकी जायना. हे सगळे वायट संवय आसल्यो न्हू, कसल्यो कसल्यो बारीक बारीक आपुणूच गेल्यो. हे देवाचें उतर न्हू तुज्या भितर जेन्ना रिगता न्हू, जें कितें वायट आसलेलें न्हू सगळें वेता. काल एका भावाचें हांव धाकटो भाव तो 6 वर्साचो आसतना ताका देवाचें उतर मेळ्ळें. 6 वर्सां आसतना कशें मेळ्ळें म्हणटा, पयलीं आपूण सारको टी व्हीचे प्रोग्राम पळोवपाक सारको एक्सपर्ट सारको, भायर वचप, गेमी खेळपाक टायम सगळो तितूनच घालतालो. पूण तिची आवय लॉकडावनाचेर देवाचें उतर म्हणटा व्हडल्यान घालताले टी व्हीचेर, व्हडल्यान सारकें. ते आयकतालो, भायर भितर वयताना रुमाचेर आयकूंक येताले नोट्स. मागीर म्हणटा आपणीन एक आर्डन आर्ट्स म्हणजे एक निबोर कायजाचे टॉकाचें आयकलें म्हणटा. निबोर कायज केन्ना करता आमी, देवाचें उतर एक सांगता आनी आमी एक करता, तेन्ना निबोर आर्डन आर्ट ते टॉकाचें आयकताले, तेन्ना नोट्स बरयले म्हणटा आपणें. तेन्नाच्यान आपणाक देवाचें उतर हें कळ्ळें. पूण ताका जाय आसलें जिबेचे देणे, जिबेचे देणे जाय आसले ताका. पूण म्हणटा आपूण म्हणटा कोणाकूच सांगिनासलो जिबेचे देणे ना म्हणून. कित्याक ते जिबेचे देणे एक आमचो बर्थ रायट, एक जल्माचो हक आमकां हो. देवान ऑलरेडी आमकां जेन्ना पवित्रात्मा मेवला तेन्ना आमकां तेणी जिबेचे देणे, आपणाची ही मोगाची भास, लाव लँग्वेज दी बापा कडेन उलोवपाची, ही म्हणटा भास आपणाक जाय आसली. पूण आपण कोणाकूच सांगूंक ना. बापायन आनी आपणेन म्हणटा एक दीस आपणाक कळ्ळें न्हू हे आपणाचे जल्माचो हक म्हणून हो बर्थ रायट. तेन्नाच्यान म्हणटा आपूण ती आवण्यातालो, बाबार धरतालो मेवळी म्हणून, पयलींच आपणाक मेवच्या पयलीं. आनी एक दीस म्हणटा आमी ब्रदरीचे टॉक आयकता थंय बापाचे, आनी आमी दोगांय हालेलुया हालेलुया प्रेजीस करताना म्हणटा आपणाची जीब हें जाली आनी आपणाक जिबेचे देणे मेवळे. पूण तेणी केन्नाच कोणाक सांगूंक ना पळय, कित्याक तो म्हणटा आपणाक खबर आसा म्हाजे भितर आसा म्हणून ती एक्टिवेट करूंक जाय. आतां मोबायलान सगळे एप आसा, ते कितें करचें पडटलें, एक्टिवेट करूंक जाय न्हू, सगळें आसा न्हू भितर मोबायलान. तशेंच आमकां देवान सगळे स्पिरिच्युअल देणे जे कितें आमकां जाय ते देवान ऑलरेडी दिलेलें आसा, ते आमकां सगळें एक्टिवेट देवाच्या उतरा प्रमाणे आमच्या भितर हें करूंक जाय, रिलीज करूंक जाय. तें मेळ्ळें. आनी ती भयण, एक भयण आसली, ती भयण म्हणटा आपूण 6 वर्सां देवाची मागताली जिबेचे देणे, मागताली 6 वर्सां. आनी हो भुरगो 6 वर्सां पूण 1-2 म्हयनेच म्हणटा तो देवाचें उतर आयकून, 2-3 म्हयने अशें आसताले. पूण तो मागा नासलो,
तो जाणा आर्गां दितालो, भावात दोतालो म्हाज्या भितर आसा म्हणून. हें म्हणटा आपूण 6 वर्सां हे जिबेचें देणें मागतालीं. जेन्ना ताका कळ्ळें हें देवाच्या उतरा वरवीं मेळटा, भावार्था वरवीं मेळटा म्हणून म्हणटा आपणी 6 वर्सांनी आपणाक जिबेचें देणें मेळ्ळें. सो आमकां जोण एकल्याक एक देवा कडेन उलोवपाची एक भास ही. आमकां जोण एकल्याक देवाशी उलोवंक जाय. आमकां उलोवंक जाय देवाशी, आमच्या बापाशी उलोवंक जाय. रोसले ते देवाशी आमी ल्हान आसतना आमकां आमच्या बापा कडेन उलोवंक जाय न्हू. आमी ल्हान आसतना आमच्या बापायक कितें कितें सांगताली खबरी. तो थकोन येयलो जाल्यार कितें जालें कितें जावं, आमी तांकां आमच्या मांडयेर बसल्यो खबरी सांगल्यो न्हू. तसोच आमच्या सर्गीच्या बापाकूय आमी खबरी सांगपाक जाय. तो आवडेता भुरगीं आपणाचे कडेन उलोवपाक. हे जिबेचें देणें कित्याक एक आमच्या सगळ्यांचो एक बर्थ रायट, एक जल्म शिक्को म्हणजे देवान आमकां जल्म येयल्या तेन्ना आमकां हे जिबेचें देणें बापाशी उलोवपाचें, सर्गीच्या बापा कडेन उलोवपाचें एक दिलेलें आसा. आनी तें आमी उलोवपाक, हे देणें न्हू उलोवपाक फक्त आमी उलयता तेन्ना देवाकूच आयकूंक येता. देवाकूच ही भास समजता, मनशाक समजना. 1 कोरिंथकाराची चिटीर आसा 14 चॅप्टर न्हू आख्खो वाचून पळोवशी जाल्यार तो जिबेच्या देण्याचेर आसा. जी कोण विचित्र भासांनी उलयता ती देवा कडेन उलयता, मनशा कडेन न्हय. कित्याक कोण तांकां समजना तर ती आत्म्या उद्देशी गुटान स्वताची खबर करता. कितें म्हणटा ती आत्म्या वरवीं गूट स्वताची म्हणजे खबर बापाशी उलयता. ही भास फक्त देवाक आनी आत्म्याक भितर आमच्या भितर आसा तांकां कळटा. भायर कोणाकूच कळना. देवचाराक सुद्दां ही भास कळना. ही भास आमकां आसूंक जाय. ही भास बायबल सांगता देवाचें उतर आयकतानाय मेळटा, हात दवरल्यार मेळटा, बॅप्टिजमाचेर मेळटा, आनी देवा हे जेन्ना पवित्र आत्मो येता तेन्नाय मेळटा आमकां. सो आमकां ही भास फक्त भावार्था वरवीं मेळटा. मागोन मागोन न्हू, फक्त भावार्थाचेर मेळटा आमकां ही भावार्थ. कित्याक जेन्ना हांवें सांगलां आसलें तुमकां, पूण जेन्ना हांवें फक्त आवडली जी कोण देवाचे भासा उलयतालीं आनी सांगतालीं खबरी, जेन्ना हांव निकती देवाचे जेजू कडेन येतालीं तेन्ना हांवें आयकलें. म्हाका कांयच कळनासलें बायबल, म्हाका कांयच वखाणी गायना बीन म्हाका कांय कळनासली त्या टायमाचेर. आनी ते भयणी उलयताली आयकलेली, हांव धाकटुली भुरगीं जाता, जेजू ही म्हाकाय दी भास. हांवें फक्त आशारली. जेन्ना हांव रिट्रीटाक गेली अशीच देवाचें उतर परगट्टा थंयसर, जेन्ना हांवें म्हाज्या पातकाचें म्हणजे हांवें कितें केलें तें जेजूक सांगलें, रोखडेंच म्हाका ही देवाची भास, ही मनशा कडेन मनशाक कळनासली भास म्हाका देवान दिली. फक्त भावार्थाचेर आमकां कितेंच ना. दिमेर रावून मागपाची वो तें हें करपाचें तें करपाचें. आनी ती बायबल ही थोडीं जाणां म्हणटा ही बायबलान ना, ही बायबलान देवाची भास आसा. 50वें दिसा जेन्ना जेजू मेल्लो तेन्ना ती मागणें करताली सायबी माय सांगाता एका रुमान आप रुमान, थंय पवित्र आत्म्या वरवीं ही भास देवान सगळ्यांक हांकां मेळ्ळी आनी सगळ्या लोकांक थंय हें केली. ही बायबलान भास आसा. आमी म्हणच्यो न्हू ही ना, ही कोण उलयता ही हेची तेची आमी नांवां दिवच्यो न्हू. ही पवित्र आत्म्याची भास, ही मोगाची भास, बापाची भास. आमच्या जिवितांत कितें जाता, पवित्र आत्मो आमच्या बसत उलयता. आमी पळोवया रोमन्स 6:26 8:26.
त्याच परी त्याच परवी आम्ही अस्कत म्हणून आमी ओस्कोत म्हणून पवित्र आत्मा म्हूण पवित्र आत्मो आमच्या आदाराक येता. आमच्या आदाराक येता. फावो ते भाशेन फावो ते भाशेन कितें मागचें कितें मागचें तें आमी नकळो. तें आमी नकळो. देखून देखून उतरांनी उतरांनी न्हय उतरांनी उच्चारून जायना तसल्यो जायना तसल्यो आस्कार सुस्कार आस्कार उस्कार सोडून आत्मो आमचे खातीर आत्मो आमचे खातीर आपुणूच विनंती करता. आपुणूच विनंती करता. आमी ओस्कोत न्हू आमकां कळना मागणें करूंक. त्या टायमाचेर आत्मो जेन्ना आमी जिबेचे भास उलयता तेन्ना आत्मो बापा कडेन बेश्टो न्हू उस्कार आस्कार सोडून रुदन करून आसता. एके कडेन रुदन करून आस्कार उस्कार सोडून देवा कडेन तो विनंती करता. आमच्या पासत आमकां मागणें करूंक कळना. आमी ओस्कोत आसा आमकां कितें मागोवंक जाय तें कळना. तेन्ना आमी जिबेची भास उलोवपा येता तेन्ना पवित्र आत्मो आमच्या आदाराक येता. आमच्या त्या प्रॉब्लमाच्या वेळार जे प्रॉब्लम आसा तेन्ना आमी जिबेचे आमकां मागणें कळना. एकदां एकदां आमची मागणी रॉंग जाता न्हू प्रॉब्लम येयले म्हणटकूच आमी तेन्ना जिबेचें देणें म्हाका दिसता तें व्हडलें कांयच न्हू. आमी उबी रावून देवाच्या बापा कडेन उलोवंक शकता. आमी ल्हान भुरगीं कशीं जावन ल्हान भुरगीं आमी कशीं उलयतालीं बापाशी कसली भास न्हू. आनी म्हटल्यार बापायक आवय बापायक कळटाली तशीच आतां सुद्दां आमकां जिबेची भास आसा आमचेशी देवान दिलेली. आमी उबी रावंक जाय उबी रावन बसोन देवा कडेन उलोवपाक जाय. लाबा राबा हालेलुया लाबा लाबा ला शाला लाला बापाक आमचें कळटा. व्हडलें अशें कांय न्हू देवाचें उतर भासा उलोवंक कित्याक आमचेशें सगळ्यां कडेन पवित्र आत्मा आसा. सो पवित्र आत्म्याचें गिफ्ट तें पवित्र आत्मा येयलो तेन्ना आमचेशी ती भास येयली. भास आसा आमचेची ती एक्टिवेट जाली जेन्ना पवित्र आत्मा येयलो तेन्ना सॉरी. तेका लागून आमकां चड व्हडलें कांय करपाचें ना. हालेलुया लाबा राबा 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 राला लाता छारा लाला बापाक आमच्या कवळी भास. आनी तेन्ना त्या वेळाचेर जेन्ना आमकां प्रॉब्लम येता तेन्ना आमकां कळना कितें उलोवंक जाय तेन्ना आमी ही भास उलोवंक लागपाची. बाप आमच्या भासत विनंती करतलो. कळटा. आतां आमी सगळीं उबी रावन उलोवया ही भास देवा कडेन उलोवया. आमचे कितें गरजो आसा त्यो दोळे धापून आमी देवाक सांगया आर्गांनी आनी भास आमी सगळीं उलोवया. आनी आमी देवाक कळीत करया आमचे भाशे वरवीं वखाणे वरवीं आमच्यो गरजो सगळ्यो दिनवासनी काळजान. आमी सगळीं एक ल्हान भुरगीं आपल्या बापाशी बसोन गोपान बसोन खानार तकली धरून उलयतालीं तशी आमी ह्या टायमाचेर आमच्या सर्गीच्या बापा कडेन उलयता तशी उबी रावन आमी सगळीं बसोन जाल्यार बसोन उबी रावन सगळीं आमी देवाच्या उतर देवाक आमी उलोवया. आमच्या पवित्र आत्म्याक आस्कार उस्कार सोडून आमकां कितें मागणें करूंक जाय कळना. ह्या वेळार आमचो पवित्र आत्मो बापाची विनंती करता. सगळीं उबी रावया. हालेलुया 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 ओ रा 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 शकारा बरा 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 ओ शिकारा ला ला चारा ला 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 करा 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 बरा 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 दोया दापे आणि हालेलुया 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 बरा 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 हालेलुया ला ला बरा 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 bara 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 o shikara la la kara 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 o ra bara 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 shikara kara 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 o ra bara 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 o ra bara 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 o shakara kara 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 o ra bara 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 bara
ओ रब 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 ओ शिकारा कर 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 ओ रब 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 ओ शकारा कर 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 आम्ही जाणा स्वर्गीचे बाप्पा आम्ही त्यांना ही देवाची भाषा आमचं पवित्र आत्मा आमच्या जण एकल्या आदारा केला आणि जे कितें आमच्या जिवितान उणें आसा जे कितें आमकां जाय ते गोडजांनी आमच्या देवकार पावता जण एकल्याचे प्रॉब्लेम ह्या वेळार सॉल्व जाता जी हॉस्पिटलान आसा जी घरान आसा पिडेस तांकां देव जेजू पवित्र आत्मा तेंच्या बसत देवकार विनंती करता आनी तांकां जे कितें बरेंपण तेंच्या जिवितान दिश्टी पडटा जी कोण रिणांनी आसा जी कोण त्रासांनी आसा तांकां देवकार सुटका मेळटा जी श्रापान म्हणटा तांकां देवकार कळोन येता जी श्रापांतली आमकां सुटका मेळलेली आसा जे कोण पिडेस आसा तांकां पवित्र आत्मा तांकां कळयता की जेजूच्या गायांनीच आमकां सगळ्यांक पेखोवणी मेळलेली आसा जण एकल्याच्या जिवितान एट अ टायमाचेर देवाचें बरेंपण वता ते देवान ऑलरेडी करून जालेलें हे वेळार आमकां दिश्टी पडटा हो पवित्र आत्मा जो आमच्या पासत विनंती करता आमच्या पासत देवाशी उस्कार सरून तोच पवित्र आत्म्या वरवीं आमच्या जिवितान जे कितें आमकां जाय ते सगळे फावो जालेले आसा आनी ह्या देवाच्या उतरा खातीर जेजू तुका आमी आर्गां दिता ते पवित्र आत्म्यान आमकां उठयला सारकें उलोवन सुटावे केला म्हणून आनी सारकें आमकां कळोन येयला जे आमच्या जिवितान कितें गरजेचें आसा आमकां वखाणी करपाचें आनी आमचे सगळ्यो गरज्यो देवाक दिनवासनी काळजात कळीत करपाचें हे सगळें आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं शिकोवन गावल्या हे गवायकी वरवीं आमकां आनीक आमच्या जिवितान आमकां भावार्थाचें देणें वाडलां आनी त्याच भावार्था वरवीं आमच्या जिवितान जे कितें जाय ते सगळ्यांक मेळलेलें आसा म्हणून जेजूक आमी आर्गां दिता दिनवासता आनी वखाणटा ब्रदर जॉन्सन तेजी फॅमिली जे सुवातेर आसा थंय जायत्यो मिलाग्री घडटा आनी तशेंच आमचे JCLMचे टीम जे सुवातेर देवाचें उतर परगडटा तेचे सवे जायते सायन्स आनी वंडर जालेले आसा आनी जायतीं भाव भयणां जायतो लोक येवन देवाचें उतर आयकता आनी तांकां सुटावो मेळटा आमी स्वत मानता जेजू जो रिटेट आमचे फुडें जातले त्या रिटेटाक हे हॉल सगळी बॅल्कनी बीन सगळे बरोवन वतल्यो जे जे सुवातेर आमी देवाचें उतर परगडटा थंयसर जायतो लोक येतलो आनी तांकां जायत्या जाणांक देवाच्या उतराची समजणी मेळटली आनी देवाचें उतरूच तांकां स्वतंत्र करतले इतली वर्सां ती मनशाचेर जी पातयेवन जे येताली जे तेंचे प्रॉब्लमांक तेंच्या एका आन्सर मेळनासलो ते रिटेटाक येवन तांकां आन्सर मेळटा आनी जायतो लोक येयला म्हणून जेजू आमी स्वत मानता ऑलरेडी आज बोडये येते उपचार कामाक लागलेले आसा म्हणून जेजू सगळे बॅल्कनी सगळे बरोवपाक हॉला म्हणून तुका आमी आर्गां दिता दिनवासता आनी हे हॉनरा पासत जे आमकां सुवात्यो दिलेल्या त्या घराचेर देव हॉलांचेर देवाचें उतर बायबल क्लासी परगडपाक दितले तेंचेर भरपूर आशिर्वाद भरपूर मापान 100 फोल्ड तांकां दिलेले आसा म्हणून जेजू आमी तुका आर्गां दिता आनी सगळो JCLMचेर आदार येता पयशाचो सगळ्यो तरेतरेचो तांकां तुवें जायते मापान बोललेले आसा म्हणून जेजू आमी तुका आर्गां दिता आनी आमच्या सगळ्या JCLM टीम मेंबराचेर भरपूर आशिर्वाद दवरला आनी तांकां एक सर्वंटाचे एक चाकराचे काळीज दिला आनी जायते टीम मेंबर वाडटा आनी जायते काम करता जायते देवाक जायतो वावर करता म्हणून तेंच्या फॅमिलीचेर तेंच्या घराब्याचेर भरपूर आशिर्वाद वतयला म्हणून जेजू आमी तुका आर्गां दिता तशेंच एक जेवण रांदलेल्याचेर सगळ्यांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घातला म्हणून जेजू आमी तुका आर्गां दिता सगळ्या ट्रान्सपोर्टाचेर जे रिटेटाक येता ते ट्रान्सपोर्टाचेर वयता येता सगळे साम्स नायकीमान सगळे तांकां आज घोडे राखता बरे भाशेन येता आनी बरे भाशेन वयता म्हणून जेजू देवाच्या उतरान बरोवन आनी पवित्र आत्म्यान बरोवन वयता आनी दुसऱ्यांक सगळ्यांक गवाय जाता म्हणून जेजू आमी तुका आर्गां दिनवासता हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन आमेन तशेंच आतां आमचो इंग्लीश रिट्रीट आसा मे म्हयन्याचे 20 तारीख ते जून 5 तारीख डिसायपल रिट्रीट आसा इंग्लीश आनी कोंकणी रिट्रीट तशेंच आनीक आमचो कोंकणी रिट्रीट आसतलो जुनाचे 25 तारीख ते 30 तारीख पर्यंत कोंकणी रिट्रीट आसतलो देवाक आर्गां दिवया आनी आमी स्वत मान्या जायतो लोक येयला म्हणून थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस हालेलुया